Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका अर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां आनी एक सयक दिलेल्या पासत तुका अर्गायता. तुवें कितें आमी उलयतली तें आमी न्हू पूण पळयतात मत आमच्या तोंडासून उलयतलो म्हूण तुका आमी अर्गायता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन, आमेन. आमी आयज सकाळ फुडें शिकली न्हू, कितें तरी मेवळें न्हू आमकां काही गाठीक मारूं. तशें आतां आमी पळोवया आमकां देव आतां आनी कितें शिकयता तो. पयलें आमी न्हू कशें आमी देवाच्या उतरान रावल्यार आमकां कितें मेळटा. भावार्थ कसो येता आमचो तो बीन पयलें न्हू आमी. भावार्थ ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. जाता ना न्हू. जेजू कडेन फकत कितें जाय, भावार्थूच जाय. भावार्थ येता जाल्यार जेजू कडेन म्हणटा तुमचें कितें सगल्या बायबलान पळयता जाल्यार कितें म्हणटा, भावार्था विनी तुमी बरी जाल्या म्हणटा. तुमी आमी प्रे केले, कोणी पास्टरान प्रे केले आनी बरी जाले म्हणटा ना. तुज्या भावार्थान तूं बरें जाला म्हणटा. सगळे कडेन बायबलान सांगता पळय. आतां कोणी प्रीच करता त्या प्रिचींग म्हाका बरें लागलें आनी तेच्या वरवीं म्हाका सुटका मेवली ना. तें आमच्या आमी तें प्रिचींग कशें घेता आमच्या जिवितान आनी आमकां कसो तेचो हें मेळटा तें आमी चिंतूंक जाय. तेच्या वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. जाल्यार आमकां खंयसरूच सोडवण मेळना, फकत देवाच्या उतरान मेळटा. पळयलां न्हू तुमी, आमकां डॉक्टराचे रिपोर्ट सांगता तितून आमकां सोडून मेळटा. टॅबलेट दिता तो आमकां, हे तुका टॅबलेट घे, म्हयन्याची टॅबलेट घेया तुमकां तुमी बरें दिसतलें म्हणटा. पूण तुमकां कितें जातलें, म्हयन्यान परत परत सेम दुयेंस येतलें न्हू. मागीर कितें करतले तुमी, परत आनीक टॅबलेटां घेवची पडली न्हू. ताका लागून देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, तुमी देवाच्या उतरान बरी जाता म्हणटा. जेजूच्या घायांनी तुमी सगळीं बरी जाल्यात म्हणटा. ऑलरेडी जातलीं न्हू. तें आमी उतर घेवंक जाय. त्या उतराक सायड इफेक्ट्स आहा ना न्हू. टॅबलेटांक सायड इफेक्ट्स आहा न्हू. टॅबलेटां घेतल्यार मागीर हें जाता तें जाता कितें कितें सांगता न्हू डॉक्टर. मागीर तुमी चड टॅबलेटां घेत जाल्यार त्या वाड्याच्या आमी टॅबलेटां घेतना कितें म्हणूंक जाय, जेजू हांव हे तुजें मांस खाता रगत पियाता, म्हाका ह्या टॅबलेटांनी सायड इफेक्ट जावचे ना. आमी मागणें करून घेता तेन्ना आमच्या जिवितान हेंच घडटलें. थँक्यू जिजस. प्रेज. आयज आमी पळोवया लूक 6:38 पळोवया कितें म्हणटा तो देव आमकां. दियात आनी तुमकां देव दितलो. पळय दियात म्हणटा आमकां. कितें दियात म्हणटा, तूं मोग दिताय तो मोग, श्राप दिल्यार तुका श्राप मेळटलो. दियात आनी तुका परतून मेळटलें म्हणटा. दियात आनी तुमकां देव दितलो. बऱ्या चिक्कार माप दामून चेपून आलोवन वतासर मनीस तुजे सुयेन भरलेले देव मनीस तुजे वटेन घालतलो म्हणटा. हांगा देव घातला पळय. कितें म्हणटा देव आमकां कितें दियात म्हणटा. कितें दियात म्हणटा आमकां, मोग दिता मोग मेळटलो, श्राप दिल्यार श्राप मेळटलो आमकां. आमी कितें दिता तें आमचेर दवरलेलें आसा. पयशे पासून तूं दिताय पयशे बऱ्या चिकार मापान, तुका त्याच मापान न्हू, तुका आनीक दामून चेपून हालोवन वतासर मेळटलें. मोग दिल्यार कितें जातलो तुका, मोगूय तुका तसोच मेळटलो. हालोवन वतासर तुवें बोललो मोग, तो कोणाक मोग दिलो आनी तो कितें म्हणटा तुका तुजे आनीक मोग करतलो तुजो सारको. तुका इतलो वाटेज येतलो सारको, तुका खबरूच ना तुका कितलो मोग मेळटलो तेजे कडसून तो. कित्याक तुवें ताका पयलीं मोग दिलेलो आसा. आमी आतां कितें म्हणटा, एक सोरेकार येयलो आमी ताका आमी मोग दिता ना न्हू. आमी कितें म्हणटा ताका, पळयता तें उलयता न्हू, दिसता तें उलयता न्हू आमी. तो बेबदो तो हें तो आमी म्हणटा ना जेजूच्या नांवान तो चेंज जाला म्हणटा आमी. तो तसोच जातलो आमच्या उतरांनी न्हू. आमी कितें उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमी कितें ताका उलयता ती उतरां आमी घेता परती. दियात आनी तुमकां आमी दितलो म्हणटा तो. कितें तुमी उलयता ती उतरां तुमकां मेळटलीं. तुमी तर बरें उलयतात जाल्यार तुमकां बरें मेळटलें म्हणटा. आतां तुमी कितें म्हणटले आनी थोडीं कितें म्हणटा पयशाच्याच बाबतीनूय. पयशे देव आमकां सांगता न्हू दी म्हणटा न्हू. टायट्स आमी कितले दिता टायट्स देवाक. इगर्जेनी गेले म्हणटा आमी कितले घालता, मेजून आमी कितें करता 1 रुपया 2 रुपया तयार सोडून घालता न्हू. घालता न्हू आमी. तर आमकां ओल्ड कोरारान सांगता 10% सांगता दिवंक जाय. आनी न्यू कोरारान आमकां कितें सांगता, चिरफुली म्हणजे सुबेज तुजे कडेन जाता तितले तुवें सुबेज दिवंक जाय. आमी आतां
100चे म्हणटा 10 रुपया काडटा न्हू, 10 रुपयाचे सुबेज काडूंक जाय आमी. म्हणजे नीव करारान देव सांगता सुबेज दिवंक जाय म्हणटा. देव तुज्या रिणान रावना. तूं कितें म्हणटा आपूण दिलें आनी आपणाक मेळटलें म्हणून आशेन आमी दिवंक खोना. आमी थोडी कितें करता, आमी आशेन दिता. देव म्हाका दितलो म्हणून हांव दिता. ना, आमकां देव चेरफुली दिया म्हणटा. दी आनी तूं पळय म्हणटा. मलाकी तुमकां जाय जाल्यार मलाकी 3:8 पळोवया. मलाकी 3:8 पळोवया कितें म्हणटा तो देव. मनशाक देवाक फटोवंक जाय. पळय कितें म्हणटा हांगासर, मनशाक आमी फटोवंक शकता. आतां आमी 10 वांटो दिना जाल्यार आमी कोणाक फटयता? देवाक. पूण आमी मनशांक फटोवंक शकता आमी. अरे हांवें बेश्टें हांवें दिलो रे, हांवें ताका हेल्प केलो रे, हांवें ताचो मोग केलो रे, आमी म्हणूं येता. पूण देवाक फटोव येता आमच्या? ना न्हू. देवाक सगळे आमचे विंगडे आनी उक्ते म्हणटा न्हू. Hebrew 4:39 आहा ते. म्हणजे सगळे आमचे विंगडे देवाक कांयच लिपयलेलें ना. देव सगळे आमचे जाणा. आमी कितें उलयता कितें करता तें सगळे आमचे देवाक खबर आसा. पूण मनशांक आमी फटोवंक शकता. कितें म्हणटा हांगा पळय, मनशाक देवाक फटोवंक जाय तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदता. देव कितें म्हणटा, तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदतात म्हणटा. पूण तुमी विचारता तुका आमी कसो म्हणून फटयता तर. पळय देव आमकां विचारता तुका आमी कसो म्हणून तर फटयता. आमी फटयता न्हू मनशां. देवाक कितल्या फावटी फटयता न्हू आमची. बेश्टेच म्हणटा आमी दिला ताका म्हणटा, दिवनासतना दिला म्हणटा आमी. तशें देव आमचे सगळे पळयता आमचे वयरसून. पळोवया आमी Hebrew 4:39 पळोवया. कशें आमी मागीर हांगा येवया परत. देवा कडेन सगळे विंगडे आनी उक्ते म्हणटा. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली कसलीच रचना ना. पळय कितें म्हणटा, देवा कडेन देवा आमच्या मुखार म्हणटा लिपयलेली कसलीच रचना ना म्हणटा. कसलेंच ना म्हणटा देवा कडेन. पूण त्याच्या नदरेक सगळे विंगळे आनी उक्ते आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. कोणाक दितले आमी आमच्या जिविताचो हिशोब? देवाक दिवंक जाय. आमी मनशांक दिवन फायदो ना. थोडी कितें आमी मनशा कडेन हिशोब दिता न्हू. हांवें पळय रे, हांवें हें करूंकूच ना रे, खरेंच ना रे म्हूण आयकता तुजें? ना न्हू, आयकना तो. कित्याक आमी कोणाक हिशोब दिवंक जायो? देवाक पयस करूंक जाय. देवा म्हाजे कडेन ही मिस्टेक जाली, सॉरी. आमी मनशाक गेल्यार आमचे मनीस तुका कितलोय सॉरी म्हूण कितें म्हूण म्हटलें मरे सॉरी ओके म्हणटलो. मागीर दुसरे खेप गेले तेन्ना कितें करता, तुजें परत वयर काडटलो तुवें कितें म्हटलाय तें. ताका लागून आमी चड कोणाक हिशोब दिवंक जायो? देवाक हिशोब दिवंक जायो. देवा कडेन आमचें सगळें विंगडे आनी उक्ते म्हणटा न्हू. आमी कोणाक हिशोब दिता चडशे? कोणाचें आयकता? मनशाचे न्हू. ताका लागून देव सुद्दां सांगता आमचो मनशाचेर आमचो चड विस्वास दवरूंक खोना, थोडोच दवरूंक जायो. पूण देवाक आमी चड हें करूंक जाय. देव सांगता आमकां आतां कितें मलाकी 3:8 सांगता, तुमी आमी फटयता म्हणटा आपणाक. कशी फटयता ती तुमी आतां आपणाक तें आमी पळोवया. तुमी कशी फटयता तें आमकां. मनशाक देवाक फटोवंक जाय तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदता. पूण तुमी विचारता तुका आमी कसो म्हणून फटयता तर. क्वेश्चन मार्क घातला हांगासर. कसो म्हणून आमी देवाक, देव विचारता आमकां कसो म्हणून तुमी आमी तुका आमी देवाक विचारता कसो म्हणून तुका आमी फटयता तर म्हणटा पळय क्वेश्चन मार्क घालून. 10 वांटो आनी 2 फारीक करिनासतना 10 वांटो आमी दिता. आमचे 10 वांटो आमी देवाक दिता? ना न्हू. थोडी कितें म्हणटा, हांव कामाक वचना, म्हाका खंयचे पयशे तुका कोणी दिना? दिता न्हू. तितलो आमी तितलो पयशे काडून देवाचो वांटो देवाक दिवंक जायो. देवाचो वांटो दिलो म्हणून देव आमकां कितें करता तें आमकां फुडें आहा. तर आमी कितें करता? देवाचो वांटो
काडी ना थोडी कितें म्हणटा म्हाजे कडेन कांयच ना रे म्हाका खांक ना तूं काड आनी पळय तुज्या जिवितान तुका कितें जाता तें थोड्यांची लोनां आसा लोनां सुद्दां तुमी कितें म्हणटा म्हाका इतलें लोन आसा हांव कशें काडूंक देवाचो वांटो म्हाजेच जायना हांगासर तुमी एकदां काडा आनी पळोवया आनी तुमचें लोन कशें फारीक जाता तें पळोवया 10% न्हू सुबेज काडा तुमी तुमच्या पगारांतले तुमच्या हातूंतल्यान देवाचो वांटो काडून सुबेज सायडीकूच दवरा थोडी कितें करता देवाचो वांटो सायडीक काडटा आनी मागीर कितें करता तो कितेंय गरज पडली न्हू मागीर तितले पयशे यूज करता आमी तशें करपाचें ना देवाचो वांटो देवाकूच दिवंक जाय आमी कितें म्हणटा पयशेच म्हणटा पयशे न्हू मोग पासून तूं आतां कोणाक मोग दी मोग मेळटलो तुका दी तुका आनी परत मेळटलें म्हणटा न्हू लूक 6:38 पळय आमी कितें दिता आमी वायट दिता जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां वायटूच मेळटलें कोणा कडसून वयता तेंगेर आमी तर लोकांक कितें वायटूच म्हणटा ती उतरां आमकां कोणागेर गेल्यार ती वायटूच उतरां मेळटलीं कित्याक आमच्या तोंडार पयलीं वायटूच उतरां आसा आमी ती उतरां चेंज करूंक जाय आनी मोगाची उतरां मेळटा कोणागेर गेल्यार तुका मोग मेळटलो योगो योगो आमगे तुका अर्द्याक आसतनाच ओडून व्हरून आपल्या घरा व्हरतले तुका परत च्या दितले बसयतले तुका बऱ्यो खोबरी सांगतले मोगाचे कित्याक तुवें ताका पयलीं मोग दिलाय तसोच आमच्या जिवितान आमी कोणाक मोग दिता कितें दिता तें आमचें धरलेलें आसा आमकां कळना पूण आमकां देव खंयच्या मापान दिता तो आनी एक श्राप आमी कोणाक श्राप सोडटा सोडिना आमी शेजाऱ्यांक बीन पळय गाय सोल्या कितें सोल्या आवय तिजे येता कितें कितें म्हणटा न्हू तो श्राप परत आमचेर येतलो कित्याक आमी ज्या मापान तेका दिता तेंच आमचेर येतलें दियात आनी तुमकां परत मेळटलें म्हणटा कितें तुमी उलयता ती उतरां तुमी परत घेतल्यात आमकां कळना कशें आमच्या जिवितान येता तें पूण आमी उलयता त्या उतरांनीच आमकां परतें मेळटलें आमी कितें करूंक जाय आमची उतरां आमी चेंज करूंक जाय आनी आमी म्हणटा कोण पयशे ना तांकां कितें जातलें पयशे नाच जातले आमकां आमचे कडेन भरपूर आसा देवान भरपूर दिलेलें आसा आमकां अशें म्हणटा तेन्ना कितें जाता भरपूर मापान मेळटलें आमकां आमी कितें करता आमी दिसता तें आमच्या जिवितान उलयना आमी पयलीं उलयतालीं दिसता तें जेन्ना देवाचें उतर मेळ्ळें तेन्ना कळ्ळें आमकां आमी कशें उलोवन घेवंक जाय तें आतां तुमकां उलोवंक कळना जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय कोणाय कडेन शेजाऱ्यां कडेन उलोवंक आतां आमकां शिकोवंक ना ती कितें म्हणटली हांव शिकोवंक ना म्हाका कोण शिकयतलो आमी कितें करूंक जाय शेजाऱ्यांगेर वचोंक जाय बाबा म्हाका मातशें शिकय रे हें उतर वाचूंक शिकय रे म्हाका एक लायन घ्या ती लायन रात दीस उलया हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितान मोगूच वाडटलो आनी उतरांनी आमकां कितें जातलें ती उतरां आमकां मागीर ती घोटाय दिता बळ दिता आमी म्हणटा त्या उतरांनी जाल्यार आमी कितें करतलीं लोकांचेर तर डिपेंड रावत आमी हांव एका म्हयन्यान हांव मागण्यांक वयतलीं थंय वचोनूच म्हाका कोण शिकयतलो आनी तेचेरूच आमी डिपेंड रावल्यार कितें जातलें आमकां कांय मेळचें ना एक वीक मागीर तूं पडलय न्हू वचकोत एका विकाक तुका तें उतर मेळटलें काय तूं रात दीस न्याय करीत जाल्यार तुका घोटाय मेळटली न्हू आतां तूं एक उतर घेवन गेलें हांगा वचून हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक रागाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना म्हटलोय तूं आतां ते आतां रात दीस तूं न्याय केलोय त्या उतराचो तुका आतां कांयच येयना बायबलांतलें वाचूंक येयना जाल्यार एक उतर घेवपाचें जेजूच्या गायांनी 1 Peter 2:10 जेजूच्या गायांनी हांव बरीच जाली हे 8 दीस तर तूं न्याय एक म्हयनो न्याय करशी दुसऱ्या हेका तूं स्ट्रॉंग जातलें सारकें तुका कांयच नासचें ना दुयेंस पिडा जाल्यार तूं आतां एका म्हयन्यान येतलें एक म्हयनो उरता हें उतर आमी पयलीं कितें करतालीं जाणा पोटा वयतालीं पोटा गेलीं न्हू बरी सारकी बरी थंय सारकी 8 दीस बरें देवाचें उतर आयकून सारकी बरी स्ट्रॉंग जाताली घरा येताली एक वीक सारको प्रेज गॉड आनी बरी सारकी आसताली आनी एक वीक जालो न्हू मागीर दुसरो विकान डावन जाता न्हू मागीर तें उरता ना न्हू तूं तर कंटिन्यू आसात जाल्यार तुज्या हितूर उरता न्हू तर आतां कितें जालां आमकां आतां आमी यूट्यूब आहा न्हू यूट्यूबाचेर वचोन देवाचें उतर कोणाचें घाल आयक देवाचें उतर तितूर कितें जाता भावार्थ तुजो आनीक वाडटा आनी तुका आनीक समजणी मेळटा उतराची तुका कळना तें गूट तुका उगडापे करता कोण आतां हो पवित्र आत्मो करता उगडापे सगळे गूट आमकां कळना तुका सांगूंक जाय पवित्र आत्म्या हांव म्हाजी कूट तुका दिता तूं यूज कर तूं म्हाका शिकय कितें म्हाका जाय तें उतर तें ऑटोमॅटीक देव तुका दितलो आनी त्या उतरा वरवीं तुका समजणी मेळटली आमी कितें करता 10 वांटो दी सांगता आमकां थोडी कितें करता 10 वांट्यांतले कमीच काडटा कमी ना चड काडूंक जाय कित्याक देव आमकां त्या रिणान आमच्या रावना देव केन्ना तरी तुका तुवें तें देंवलेलें तें कोण तरी येवन तुका सांगतलो तुवें म्हाका अमकें दिसा अमकें तेन्ना गो तूं खूब वर्सां पयलीं म्हाका फाटीतून पयशे दिले ते तुजे पयशे घे
जायना. पूण कितें जाता, दिता तेन्ना आमकां देव दितलो. एके भयणीन कितें केल्लें खंय, एके भयणीन कितें तेजी ती कितें LICचे कितें तरी आहलें पेपर खंय, तेणी कितें केलें तें काडलें आनी हे उडयलें खंय, कित्याक तें आतां कांय फायदो ना म्हणून सांगलें अशें म्हणून खंय. आनी मागीर खंय तिणी कितें केल्लें, पयलीं तिणी सो केल्ले, एका भावाक सो केल्ले तेणी 5,000 तिणी कोणाक दिल्ले, मिनिस्ट्रीक तुमी यूज करा म्हणून दिल्ले अशें. आनी तिणी कितें केलें, सो केलें आनी तिका रोकडीच मॅसेज येयली, तुजे LICचे पयशे तेजे पेपर भायर ते पुरूच काडले आनी सोदले. पळय जाल्यार ताका पेपराचे तिका कितले मेवळे, 50,000 मेवळे तिका. पळय 5,000चे 50,000 मेवळे म्हणाले आमकां ते. आमी ते पेपर उडयल्ले. कित्याक जाता ते, तिणी कितें केल्लें, तिका ते येत ना तिना कचरो हो उडयलो तेणी भायर ते पेपर, काय यूज ना म्हणून. कितें जालें, देवान पळय खंयसून खंय हाडलें आनी तिका मेवळे. तशें आमच्या जिवितार आमी आस धरून दिवपाचें ना. आमकां कितें सांगलां, चिरफुली दिया, आमी दिवपाचें तें. दिल्यार आमकां देव आमच्या रिणान कसोच रावचो ना. आमकां केन्ना तरी देव आमच्या आदाराक पावतलो, नाल्यार केन्ना तरी आमकां गरज आसा तेन्ना आमी उगडापे जातले. आनी आमी धा वांटो दिना जाल्यार कितें जाता तें कळ्ळें न्हू. पळोवया पळय, मनशाक देवाक फटोवंक जाय, तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदतात. पूण तुमी विचारतात, तुका आमी कसो म्हणून फटयता तर. आमी देवाक क्वेश्चन करता न्हू, कसो म्हणून फटयता. 10 वांटो आनी 2 फारीक करिनासतना, म्हणजे देवाची पोटी आमी फारीक करिनासतना आमी देवाचो वांटो आमी चोरता. आमी देवाचो वांटो देवाक दिना. तेन्ना आमी देवा ती फारीक करिना आनी सांगला न्हू कसो आमी देवाचो वांटो देवाक दिवंक जाय. आमी देवाचो वांटो तर आमी देवाक दिना जाल्यार आमचो देव कितें करतलो, खंयचे वाटेनूय आमकां चोरता तें कळचें ना. कशें आमी चोरता तें कळचें ना आमकां. कित्याक आमी म्हणटा मागीर कितें जाणां, ना म्हाका पयर हें दुयेंस येयलें, म्हाका हें सिकनेस येयलें, म्हाजें हेतून हें जालें तें जालें. कित्याक आमी देवा वांटो दिना. तो आमचो देव कितें करता, तो आमी खंयसरूय वचोन चोरता. तो जाल्यार वखदांक तरी घालतलो आमचो, नाल्यार आनी कितें तरी जातलें. कित्याक आमी देवाचो वांटो दिना न्हू देवाक. मागीर आमी कितें म्हणटा, आमी इतले मागणे केले, इतले रिट्रीटाक गेले आमी, आनी हेंच सांगना बरें आमचें. कित्याक आमी देवाचो वांटो दिवन पळयना. आतां तुमी कितें करा, देवाचो वांटो देवाक दिया आनी पळोवया तुमच्या जिवितान कितल्यो मिलाग्री जातल्यो तुमच्या जिवितान. तुमचे लोनांतले मिकणे जातल्यान तुमी देवाचो वांटो देवाक दिता तेन्ना. आमकां लोन काडपाचें गरज ना. आमकां देव आमच्या सगळ्या गरजांनी आमकां पावता. आमी कित्याक आतां आमी देवाच्या उतरान रिगल्या. आमकां देव सांगता आपूण लोन काडपाचें न्हू. आमकां लँडर म्हणटा आमी, बरोबर न्हू म्हणटा आमी. आमी दिवपी म्हणटा, घेवपी न्हू म्हणटा आमी. आमी तर घेवपी जाल्यार आमी लोन काडटली ना न्हू. आमी लोन काडूंक कळना. देवाची भुरगीं लोन काडिना. देव आमच्या सगळ्या गरजांनी आमकां पावता. फिलिपियन 4:19 म्हणटा न्हू, देव आमच्या सगळ्या गरजांनी आमकां पावता. आमी तें उतर घेवंक जाय आनी म्हणूंक जाय, देव म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता, म्हाका कांयच उणें ना. आनी फुडें बरयता तो, तुमी आख्खी परजा म्हाका फटोवंक सोदता म्हणून तुमचे श्राप. पळय कितें म्हणटा, तुमी तो 10 वांटो दिनात आनी सगळी म्हाजी परजा ती म्हाका फटोवंक सोदता म्हणटा. म्हणजे ती म्हाजो वांटो म्हाका दिना. ती कितें करता, लुट्टा म्हाका. तेन्ना मागीर कितें जाता, ती फटोवंक सोदता. तेंचेर म्हणटा श्राप म्हणटा पळय आमचेर. केन्ना हें कित्याक येता, जेन्ना आमी देवाचो वांटो देवाक दिना तेन्ना. आमी देवाचो आमी म्हणटा केन्ना पयशेच म्हणटा. पयशे न्हू, सगळें तुज्या जिवितान कितें आसा तेचो तुमी दिवंक शकता. तुमगेर कितें भात आसा, कितें तुमी रोयता तें सगळें, आनी कोण कितें दिता तेचो तुमी वांटो काडून देवाक दिवंक जाय. देवाक दिता तेन्ना कितें जाता, देव आमच्या सगळ्या गरजांनी पावता. आतां लॉकडावनार पळोवंक ना तुमी, आमकां देवान सांडल्या ना न्हू. आमकां पळय आमी कितले उस्के काडटालीं सारके. लोकांनी कितें कितें कोडे भरलेले बीन सारके हाडून, कोणी तांदूळ पिठा सारकी म्हयन्याक 2 म्हयन्याक हाडून भरलेली. आमी कांयच भरूंक ना. पूण देवान आमकां सोडल्या, आमकां उपाशी मारल्या. आमकां त्या दिसांनी बरें दिना, दिवंक ना. कित्याक आमी तेन्ना देवाक दिल्लेले. पयलीं आमी लोकांक दिल्लेले. पयलीं आमी तेंचो मोग केल्लो. तेन्ना कित्याक लॉकडावनार आमकां भरपूर मेवळा पळय, दामून चेपून आलोन वतासर. कित्याक मेवळा, आमी तांकां पयलीं दिला.
दिवंक ना तांकां मेळोंक ना पळय. मेवळा ती म्हूण ती कितें करूंक लागली, हांव मरता, म्हाका भूक लागल्या, म्हाका जेवण ना करूंक लागली. पळयलाय आमी केल्या देवाच्या भुरग्यांनी केन्ना? देवाच्या भुरग्यांनी आमी पळय फकत आर्गां दिल्या न्हू, आमच्या सगल्या गरजांनी देव पावता. मागीर आमकां सगल्यांक पावला. तशेंच आमी दिल्ले त्या मापान आमकां मेवळा. आमी जाल्यार लॉकडावनार ह्या दिसांनी पासून आमी खाय नासली तितले लॉकडावनार खाल्ला आमी. कोण म्हणटालो आमकां नुस्तें पासून मेळचें ना, आमकां बरें नुस्तें मेवळा. कित्याक? लॉकडावनार आमी चिंत्ताली तें आमच्या पेक्षा चड मेवळा. आमी कमी चिंत्ताली पूण आमकां हें ना तें ना, पूण आमकां देव जाणा आमचो, आमकां फुडें कितें जाय तें. देवाक सगळें खबर आसा, पूण आमकां मनशांक खबर ना. आमी चिंत्ता आमचें आमकां हें जाय, आमकां मेळटलें खरें, पूण देव आमचें सगळें जाणा. देव आमचें सगळें दिताय बीन आमकां. तुमी आख्खी परजा म्हाका फटोवंक सोदता म्हणून तुमचे शिराप. कित्याक आतां शिराप आमचेर फटोवंक सोदता आमकां, म्हणजे देवाचो वांटो दिना. देवाक आमी फटोवंक सोदता तेन्ना आमचेर कितें येतलो? शिराप येतलो. आमी तो देवाचो वांटो देवाक दिवंकूच जाय. देव हरशीं आमचो गिरेस्त. देव गिरेस्त न्हू? गिरेस्त. पूण आमकां तो सांगता देवाचो वांटो देवाक दिवंक जावो. तो दी म्हणटा तो देवाचो वांटो. कित्याक? तुमकां पळयता आमकां मनशांक तो. आमी आशेची जाता काय आमी देवाचो वांटो देवाक दिता? आमी म्हणटा देव आमचो गिरेस्त, कित्याक दिवंक जाय अशें म्हणटा. देवान बरयला न्हू, आपलो वांटो दिया म्हणटा तो दावा वांटो. ताका लागून आमी दिवंक जाय, देवाचो वांटो सेपरेटूच काडूंक जाय. म्हज्या घरान और आजच्या खातीर सगळो दावो वांटो कुडीन राशीक घालात, मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटा सर शक्तिवंत सर्वेश्वर. कितें म्हणटा? म्हज्या घरान और आजच्या खातीर दावो वांटो तुमी कुशीन काडा म्हणटा. म्हणजे तुमी आतां सांगला तुमकां, तुमी आतां 10% कसले तुमच्या भाताचे पिकाचे कसलें तुमचें पीक आहा तो दावो वांटो तुमी कुशीन काडून दवरा. देवाचो वांटो म्हणटा. पयशे मोग सगळे तुमी ते सायडीक काडून दवरा म्हणटा. कितें तुमच्या घर पिकता तें बीन म्हणटा राशीक घालून दवरा म्हणटा देवाचो वांटो. आनी मागीर म्हणटा देवाची परीक्षा करून घ्या म्हणटा. म्हणजे म्हाजी परीक्षा करून घे म्हणटा. म्हणजे तूं आतां देवाचो वांटो देवाक दिलाय, सगळें केलाय. देवाचो वांटो आतलो आबाचो ना. देवाचो वांटो कोणाक तो तुमी काडून दवरला, तो कोणाक तुमकां दिसता तांकां दिवपाचो. तुमी गरीब आहा तांकां, पास्टरांक, कोणाक जी तुका तुजे कडेन तूं म्हणटलें हांवें आतां देवाचो वांटो काडून दवरला, देवा म्हाका हे मनशाक दाखय, हो वांटो हांवें कोणाक दिवंक जावो, कोणाक तुका दिवंक जावो तो म्हाका शिकय. तेन्ना कितें जातलें? देव तुज्या गरजांनी कोण तरी तुज्या दारार येतलो, म्हाका कांय ना गो, कितें ना गो, नाल्यार कोण तरी तुका सांगतलो फोनार त्या मनशाक मातसो आदाराक पाव गो. तेन्ना कितें जातलें? आमच्या जिवितान आमकां कळटलें कोणाक दिवंक जाय तें. आमी कोणाक फोर्सफुली देव दिता ताका कितें आहा ताका दिवपाचें तो देव सांगतलो आमकां. आमी विचारूंक कळना पास कोणाक दिवंक हांव हें काडलां तें. देव तुज्या मनान घालतलो हे वांटो व्हर आनी ताका दी. आनी तेज्या जिवितान कितें कमी आसलेलें तेजो वाड जातली. जाल्यार एक एग्जाम्पल आसलें, एका भावागेर न्हू, तो मातसो गरीब आसलो आनी कोंबड्यो पोसतालो. कोंबड्यो पोसताले ती कोंबडी खंय न्हू एका दिसाक 2 तांतयां घालताली. सकाळीं एक सांजचे एक तांती घालताली, 2 तांतयां घालताली. तो भाव म्हणटालो हरशिल्या कोणाक घालना, ताका गरज असली आसतली तांतयाची बीन थंय खावपाची, कितें गरीब न्हू तो. आनी मागीर तेणी आनी भायर आनी एक कोंबडी हाडली खंय तेणीन, आनी एक कोंबडी हाडली खंय, ती खंय तशीच करूंक लागली. सकाळीं एक सांजचे एक तांती घालूंक लागली खंय. आनी मागीर तिका कळ्ळें देवाचेंच कितें आसतलें म्हणून. आनी तेंच्या घरान कितें जालें, एक दीस पास्टर येवपाचो आसलो. तो पास्टर येयलो तिंगेर, तिणी तें पीठ आसलें तिंगे थोडें न्हू, तेज्यो बेग्यान ताका चपाती केल्यो पास्टराक आनी दिल्यो ताका. आनी मागीर पास्टरान जेयलो बिलो आनी गेलो. आनी मागीर तेजें पीठ न्हू उगड जाल्यार पिठाची सुई येयल्या खंय सारकी डोब्याक, कोबारूच जायना. आनी तेलूय खंय सोंपाना खंय तेल. आनी फाटल्या दिसांनी मागीर तो भाव एक सांगूंक लागलो आमकां, कोणी खंय ताका दाळ दिली खंय तळशी दाळ. ती दाळ म्हणटा आपूण कितलो तीप वर्सभर सुद्दां वापरली म्हणटा कोबारूच जायना. कित्याक? तो भाव न्हू दिता,
लोकांक दिता, गरिबांक हाडटालो तो आनी लॉकडावनाक तांकां सारकी अशी बसयतालो सारकी आनी तांकां सगल्यांक एक 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 पुडी दितालो तांकां तांदळाची आनी कितें 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 दितालो. पळय कशें आतां हें आपले कडेन ना सुद्दां जाल्यार तो आपूण गरिबांक दिवन तेणी आनी मागीर तेजें पीठ खंय कोबारूच जायना जालें सारकें. बायल बापली पीठ कालिता कालिता परत सूय येता खंय काडटा परत सूय येता खंय तेज्या पिठाक. कित्याक तिणें आपले कडेन आसलें तें मनशाक दिलें न्हू चपाती करून. तशें आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी दितली तेन्ना आमच्या जिवितांत मिलाग्री जातल्यो. आमी दिसना जाल्यार जातल्यो. ताका लागून आमी आमचे कडेन कितें आसा तें आमी दिवपाक जाय. एक्स्ट्रा जाल्यार दिवपाक जाय. ना सुद्दां जाल्यार आमी दिवन पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत कश्यो मिलाग्री जाता त्यो. आमचें कोबारूच जावचें ना. जेन्ना आमी दीत आनी आमकां हो फॉर्मुला तर कळत जेजूचो दिवपाचो आनी घेवपाचो फॉर्मुला कळत जाल्यार आमी दितूच रावतलीं. कित्याक आमकां मेळटा भरपूर न्हू. ताका लागून आमकां जाय जाल्यार आमी दीत रावपाचें. कशें देवाचें उतरूय आं ज्या मापान तूं देवाचें उतर त्या मापान तुका देवाचें उतरूच मेळटलें कोणा कडसून. तशें आमी कितें दिता तें आमी परतून घेतलीं म्हणटा. मागीर फुडें पळोवया. म्हज्या घरान घर आसचे खातीर सगळो दावा वांटो कठीण कुडीन राशीक घालात. मागीर मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात म्हणटा सरसक्तेवन सर्वेश्वर. हांव तुमचे खातीर सर्गीच्यो माणसो उगडून सुबाम आशिर्वाद तुमचे ओतयना जाल्यार पळयात. पळय कितें म्हणटा तुमी सगळे हे दियात आनी पळयात म्हणटा. तुमच्या हांव सर्गीच्यो माणसो उगडाप्यो सुबाम आशिर्वाद तुमचेर ओतयना जाल्यार. सुबाम आशिर्वाद हे सगळे तुमी जेन्ना दितल्यान आनी तुमकां हें मेळटा तेन्ना तुमकां ह्यो सगल्यो सुबाम दौलतीचो आशिर्वाद तुमकां वयरसून आमचेर देंवोन येतलो. जेन्ना आमी दितली तेन्ना आमी दितना घेयत रावत तर आमकां संवय कितें जाल्या घेवपाची न्हू. दी रे आनीक दी म्हाका कोणी दिल्यार आमी दी रे म्हाका पावत ना. तितलो आमी कोणी आमकां दिलो तितलो आमी दुसऱ्यांक दिता ना. म्हाका दिल्यार कमी जातलें इतलें हांव कमी दीत जाल्यार आयज कितें जेतली हांव नाका आसूं आयज कमी जाल्यार कमी करया ना. आमी कितें करता आमकां संवय जाल्यार कितें सगलें घेवपाची न्हू दिवपाची संवय ना आमकां आसा ना न्हू. आमकां चडशें कोणी दिल्यार आमी कितें जाता खूश जाता न्हू. म्हाका आयज हेणी कितें आवय हेणी म्हाका आयज कितें कितलें हाडलां पळय सारकें म्हाका तितलो आमी काडून दुसऱ्याक दिता. म्हाका ना तेणी म्हाका हाडलां म्हाका कमी जातलें दुसऱ्याक दीत जाल्यार. आमचो तो हेतू आसा. ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर घेता आमकां तो देवाचो सुबाम आशिर्वाद जाय जाल्यार आमी दिवंक जाय आनी पळोवंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी दिता आनी पळयत ना न्हू. तुमच्या खातीर हांव तळा तुमचे जमणींतले उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना आनी तुमच्या मोळ्यांनी दाखवेलीच्यो फळां पिकाच्या वेळार आदींच इबाड जावंक हांव दिवचो ना म्हणटा सरसक्तेवन सर्वेश्वर. कितें सांगता तो आतां तुमच्या खातीर हांव तळा तुमच्या जमणींतल्या उत्पन्नाचो. तुमी आतां भात रोयला आनी कितें केलां आतां तुमी तुमच्या थंय पोरसूं लायला कितें लायला तेजो सुद्दां तुमी 10 वांटो दिवंक जावो. तो सुद्दां त्या जमनींतलो कितें जातलो म्हणटा म्हाका तो आपूण पिकाचो वेळ येयसर म्हणटा आपूण तेचो नाश करचो ना. थोड्यांचो कितें जाता पयलीं न्हू शेतां बितां पयलींच मरता नाल्यार कितें जाता न्हू खाता मोर येवन खाता आनी कितें जाता न्हू. ती देवाचो वांटो देवाक दिना तेन्ना आमच्या जिवितांत अशेंच जातलें. तेन्ना कितें करता त्या पिकाचो तुमचो म्हणटा तुमी जेन्ना देवाचो वांटो देवाक दिता तेन्ना तुमच्या उत्पन्नाचो नाश पासून जावचो ना म्हणटा. तुमच्या उत्पन्ना सारकी बरी वाडटली. एक भाव आसलो खंय न्हू तेजे ते बोणांचो मोळ आसलो खंय आनी तो 10 वांटो दितालो आनी तेची दुसऱ्याची कितें जाली तेची बोणां सगळीं फुलोकूच ना. आनी हो बाटो त्या पास्टरा कडेन गेलो आनी म्हणूंक लागलो हांव 10 वांटो दिता म्हाज्या बोणांक अजून हेंच येवंक ना. जेन्ना तेणी ते उचाल्ले आनी तेंची सगळी मोळो इबाड जालो पूण हेचो मोळो सारको फटाफट फटा कर फुटली खंय बोणां
आनी तेजें शेत बरें जालें. कित्याक तो धाव वांटो दितालो देवाक, देवाचो वांटो देवाक दितालो. आमी देवाचो वांटो दिता तेन्ना कितें जातलें, आमचेरूय असलो आशिर्वाद आमच्या पिकाचो इबाड जावचो ना. आतां शेतान घालतले न्हू शेतकरी, आतां शेत ओंपता न्हू, ओंपान जातात, ओंपता न्हू शेत, तेन्ना कितें जातलें, आमी जर भाताचो धाव वांटो दिला कोणाक जाल्यार आमचें उत्पन्न सारकें भरपूर मापान जातलें. सारकें पिकासर आमचे कडेन दवरूंक सुद्दां सुवात नासची ना, इतलें पीक आमकां जातलें. कित्याक जेन्ना आमी देवाचो वांटो देवाक दिता तेन्ना तें म्हटलां न्हू, तुमच्या उत्पन्नाचो नाश जावचो ना, तुमकां भरपूर मापान मेळटलें. केन्ना धाव वांटो दिता तेन्ना. आमकां दिवपाची संवय ना न्हू, घेवपाची संवय आहा. तें आतां कितें करूंक जाय, आमी आमी चेंज करूंक जाय. आतां देवाच्या उतरान येयला आमी दिवन पळोवंक जाय. इबाड जावचो ना म्हणटा सर्वशक्तिवन सर्वेश्वर. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां शुभाम म्हणटली, कित्याक तुमी एक संतोशाचो देश जावंक पावतल्या. आमकां सगळीं राष्ट्रां मागीर शुभाम म्हणटली म्हणटा. कित्याक जेन्ना आमी सगळे देवाचे कायदे पाळटा तेन्ना आमकां देवाचे कायदे केन्ना कळटले, जेन्ना आमी तेच्या उतरान रिगोवन रावता आनी उतराची समजणी मेळटा आमकां, तेन्नाच आमकां कळटलें देवूय आमच्या बरोबर मागीर तेन्ना येतलो आनी वावर करतलो. कित्याक आमी जर देवाचे हेच करिना जाल्यार देव येतलो आमच्या सांगाता. आमी देवाक मनशाची चड विश्वास दवरता, धरिना. मनशां आमकां तेका खबर ना, आमकां मनशां आमकां थोडूच तेंप आहा. देव आमच्या सांगाताक सारो पुरो आसा आमच्या देवितान. आमकां कितें देव सांगता तें आमी करीत जाल्यार देव आमच्या आदाराकूय येता. आमी मनशां तुमकां थोडो तेंप आसतली न्हू, मनशां कितलें आसता, थोडो तेंप न्हू मनशां आसतलीं आमकां. मनशां सदांकाळ आहा आमच्या सांगाताक. देवाचें उतर आमकां सदांकाळ सासणांक पावयता. मनशां तुमकां आयज आहा फाल्यां ना तुमकां मनशां. ताका लागून आमी चड कोणाचेर विश्वास दवरता, मनशाचेर चड दवरता. आनी मनीस येयना सुद्दां आमी कितें करता, तो पळय म्हाजे खबरेकूच येवंक ना आजून, रडटा आनी कितें करता न्हू. कित्याक आमकां खबर ना, आमकां मनशाच्या पेक्षा आमचो देव चड मोग करता. आमचो देव करिना चड आमचो. आमी कितें म्हणटा, फकत आमचें कित्याक जाता आमकां मनशाचेर चड डिपेंड रावता. मनशां आमकां हें करतलीं, मनशां आमकां हांगर व्हरतलीं, मनशां आमकां म्हाका येतलीं आनी मनशां म्हाका रिटेडाक व्हरतलीं. मनशां तुका व्हरना, पूण देव त्या मनशाक तुज्या आदाराक घालता आनी तुका व्हरोंक येता. आमी म्हणटा ना, आमी फकत मनशाचेर विश्वास दवरता. मनशाचेर विश्वास दवरता ती कितें जातली, थोडी ती मनशां म्हणटा, जेरमाया 17:5 म्हणटा, आमी मनशाचेर विश्वास दवरीत जाल्यार 17:5 आमकां कितें, आमी मनशाचेर चड विश्वास दवरपाचो, देवाच्या उतराचेर आमी चड दवरपाचो. कित्याक आमकां संवय जाल्यार देवाच्या उतराचेर ना, आमकां चड संवय जाता कितें, देवाच्या उतराचेर आमी चड ना. पूण मनशांक आमकां कितें सांगता तें आमी दवरता. प्रिचरांचेर आमी चड विश्वास दवरता, दवरिना आमी. हो प्रिचर येतलो आनी म्हाका सेट फ्री करतलो, बरो करतलो, हें जायना आमकां मनशाचेर आमी चड विश्वास दवरता. मनशाचेर विश्वास दवरीत जाल्यार आमकां कितें जाता तें पळोवया. सर्वेश्वर अशें म्हणटा, जी कोण मनशाचेर विश्वास दवरता, जी कोण कुडीच्या बोळान पातयेता आनी जांचे काळी सर्वेश्वरा थावन पयस आसा, त्यांचे शिराप पडूंक म्हणटा. कितें म्हणटा, मनशाचेर कोण विश्वास दवरता तेंचेर आनी कुडीच्या बोळान तेचेर चलता तेंचेर कितें म्हणटा देव, शिराप पडोंक म्हणटा. म्हणजे कितें, आमी जेन्ना मनशाचेर विश्वास चड दवरता तेन्ना आमचेरूय शिराप येतलो. आमी देवाच्या उतराचेर चड विश्वास दवरूंक जाय. आमी चडशीं जाणां कितें करता, पास्टरांचेर प्रिचरांचेर विश्वास दवरता न्हू. पळयला तुमी, तो येतलो घरा कडेन आनी म्हाजे हेचेर आवयचेर बापायचेर हात दवरतलो, भुरग्याचेर हात दवरतलो आनी तेन्नाच बरी जातली. म्हणिना आमी, म्हणटा न्हू आमी, तेन्नाच म्हणिना हो आमगेर येयला पास्टर न्हू, पूण जेजू येयला आनी जेजू तेचेर हात दवरता आनी तो बरो जाता, अशें आमी म्हणटा ना न्हू. आमी मनशाचेर चड विश्वास दवरता. मनशाच्या पेक्षा आमचे कडेन कोण आहा व्हडटो, जेजू आसा न्हू. आमी तेच्या उतराक धरूंक जाय गोड. उतराक गोड जाता तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितान, आमकां सगळें बरेंच जातलें आमच्या जिवितान.
बरें जावंक जाय जाल्यार आमी कोणाच्या उतराचेर रावतली? देवाच्या काय मनशाच्या? देवाचें उतर आमकां सुटका दिता न्हू? आनी खंयचें उतर सुटका दितलें आमचेर? मनीस सुटका दितलो? मनीस कितले थोडे तेपाचो न्हू? आमी कोण हांगासर? आं? परदेशी, फॉरेनर आमी हांगासर. आमी सारीपुरी रावंक येयले हांगर? हां? येयल्या सारीपुरी रावंक आमी? जाल्यार आमी कित्याक झगडटा तर? हें म्हाजें, ही भुरगीं म्हाजीं, भाट म्हाजें, घर म्हाजें म्हणटा न्हू. ते आमचे कालांगुटीन न्हू फॉरेनरां बीन येता. ती कितें म्हणटा? दीस माय रूम, दीस माय सोफा. ती घेवन वयता परती? बेश्टी वयता न्हू? पळोवंक ना तुमी? ते आमी व्हरता तशी आमी हांगासर. हांगर आमी फॉरेनर, हांगर आमी येतली, आमी येयल्या फकत हांगासर बेश्टी. आमी काय व्हरती ना हांगासर. पयला आतां आमच्या पयलीं गेल्या हेंच्यांनी कितें येलां? हां? ती बेश्टीच गेल्या न्हू? आमी कित्याक झगडटा? आतां चडशीं जाणां न्हू पाट्याक लागून झगडटा. उदीक येयलें, उदीक येयलें, उदीक येयलें. हें उदीक सारे पुरे उरता? रोखडेंच नाच जाता न्हू. उदकाक कित्याक झगडी? उदकाची वाट बंद केली, उदीक सगळें पळय तें एकेच कडेन थारता. एक दिसान नाल्यार मातशें वखदान पळय तें उदीक नाच जाता. आहा तर उदीक मागीर दिसता? ना न्हू. आमी हांगासर तांकां खबर ना ती कित्याक झगडटा. ती सोमाल्या कित्याक जाणाय? सगळीं भाटां बेसां घेवन आमी वयर वयतलीं. ताका लागून ती झगडटा. पळयलां तुमी? पळोवंक ना? शेजाऱ्याक ना तुमच्या? सगळ्यांक कितें आहा न्हू? ती कित्याक ती समजता आपूण आमी सगळें घेवनूच वयर वयतलीं. आमी हांगा सारेपुरी ना. आमी हांगा टेम्पररी. मातशें गो त्या आमी कितें जाल्यार आमी नाच जातलीं हांगासरलीं. देवाचें उतर ना जातलें? देवाचें उतर उरतलें. ताका लागून आमी कोणाक गोड धरून रावंक जाय? मनशाक काय देवाच्या उतराक? देवाच्या उतराक गोड धरून रावता तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितान? आमच्या जिवितान वाडत रावतल्यो मिलाग्र्यो आनी आमच्या जिवितान दिसान आसलेले दिश्टी पडटले आमकां. आमी म्हणटा कितें? आमी हांगासर आतां तुमी सांगपाचें कोणाकूय जाल्यार आमी हांगासर टेम्पररी एरिया. आमी झगडो घेवंक ना हांगासर. आमी हे वचचे ना. आमकां देव कितें व्हरोंक दितलो? जुंय जे कोणाक देवाचें उतर दिलाय तो आत्मो घेवन तूं वयर वयतलो स्वर्गार. आनी कितेंच आमी वांगडा व्हरची ना. जेजू आमकां कितें विचारतलो वयर गेला म्हणून? विचारतलो जेजू आमकां कितें हाडलाय काय म्हणून? तूं सांगतलें न्हू हांवें थंय घरा कडेन भाट घेतलेले, बोंगले घेतलेले, गाडयो घेतलेल्यो पूण त्यो म्हाका हाडूंक जावंक ना वयर. हांव एकटोच येयला हें सांगतलें आमी? जेजू सांगता तुवें कोणाक देवाचें उतर दिलाय, कोणाक तुवें बरेंपण दिलाय तेंच तूं घेवन वयर वयतलें. ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर उलयता आनी आमी कोणाचेर विस्वास दवरता. आतां आमकां कळ्ळें न्हू मनशाचेर धरल्यार कितें जाता तें? मनशाचेर धरल्यार कितें जाता? आमचेर शिराप पडटलें म्हणटा. मनशाच्या उतराचेर मनीस सारकी उतरां उलयता, बरीं उतरां उलयता ना न्हू. पळयलां तुमी मनशाचीं उतरां? चडशें तुमकां खंय दिश्टी पडटा? बशीन कंडक्टर तेच्या तोंडांतून पळयलां उतरां? बरीं बरीं न्हू. तेन्ना कळोंक जाय हो कोणाचेर विस्वास धरता ते. ताका लागून मनशाचेर आमी विस्वास धरूंक कळना म्हणटा. देवाच्या उतराचेर विस्वास धरूंक जाय. जे तोंडांतल्यान भायर सरता देवाचें उतर त्या उतराचेर आमी बात धरूंक जाय. आनी त्या उतरानूच आमकां सुटका मेळटली. आनीक आमकां खंयच्याच उतरान आमकां सुटका मेळची ना. तर पळोवया लूक 6:38 वाचूंक ना अर्दें वाचलेलें न्हू. या आमी परत कळ्ळें न्हू. आमी दावा वांटो आमी दिल्यार आमकां कितें जातलें तें? आतां दितले न्हू दावा वांटो? दिना सुद्दां तेंच्यांनी सुद्दां दिवंक जावो. तुमकां आतां म्हयन्याचे गव्हर्मेंटान 2000 तितलो काडून सुद्दां दिवं येता तुमी. कोण तुमकां ना सुद्दां दिना पयशे कोण तुमकां दिता न्हू. तितलो सुद्दां आमी काडून देवाचो वांटो सेपरेट धरूंक जाय आमी. तेन्ना आमकां तो आशिर्वाद जाय देवाचो आनी आमच्या जिवितान वाड जाय जाल्यार आमी हें करूंकूच जाय. दी आनी तुमकां देव दितलो. बऱ्या चिक्कार माप दामून चेपून आलोन आनी वतासर बोल्लेले मनीस तुमचे ओटयेन घालतलो. म्हणजे आमकां कितें आतां तुमी दिता आनी पळोवया म्हणटा. तुमकां सुयेन भरलेले हालोवन वतात ते भायलेचे टेस्टमेंट हाडलेले न्हू. तेजें पीठ पळय कशें सुयेन भरात आहा.
ती काडटा पूण तें तिजें कोबारूच जायना, सुयेन भरता तेलूय कोबार जायना. कित्याक तिणी पयलीं दिल्लेली, आपले कडेन इल्लेशें आसलें तेन्ना तिणी दिल्ले सोपाती करून. ते पळय तशें तुमकां तर हे कोटेशन पळय सारकें सांगता, सुयेन भरलेले दामून हालून वतासर मनीस म्हणटा तुमचे वटेन घालतले देव. कोण घालतलो? मनीस. म्हणजे कितें? तुमकां देव आतां तुमी दिल्यान, पूण तुमकां देव येवन दिवचो ना. देव मनशांक तयार करतलो तुमच्या जिवितान ब्लेसिंग हाडपाक. कोणी तुमच्या जिवितान येवन मनीस तयार करतलो देव, आनी तो येवन तुमकां तुमच्या जिवितान आशिर्वाद दितलो. तुमकां कितें ना तें हाडून देव तेका तयार करतलो. जेन्ना तूं देवा वांटो दितलोय तेन्ना, तूं मोग दितलोय तेन्ना, तूं शिराप दितलो जाल्यार तुका शिरापूच मेळटलो. आमी चडशें कितें आमच्या तोंडार कसलीं उतरां आसता? वायट उतरां आसता न्हू चडशीं. ती वायट उतरां आमी दिवची पडटलीं आमकां. कित्याक आमी उलयता तेंच आमकां मेळटलें. दामून चेपून आलोवन वतासर म्हणटा. मोग दिल्यार सगळे कडेन तुका मोगूच मेळटलो. घरानूय तुका मोगूच मेळटलो. भाव भयणी कडसून तुका मोगूच मेळटलो. तूं कितें म्हणटलें? हांव हय मरे तर हांव पयलीं हो भाव म्हाका कितलो कितें म्हणटालो, आतां तेजे कडसून म्हाका मोगाचीच उतरां मेळटा, म्हाका बरीच उतरां. कित्याक तुवें पयलीं ताका दिलाय मोग. तुवें ताका ऑलरेडी तुका कितें म्हटलां तें सगळें तुवें भोगशिलाय ताका. तुवें तेजें सगळें घेवन तें खुर्सार मेला जेजू म्हटलां आनी ताका तुवें जिविताची उतरां उलयल्या. ताका तूं मोगान बोल्लाय, हांव तेचो मोग करता जेजू. ताका सगळें तुजें ध्यानांनी बोल्लाय, कसले वायट छंद आहा ते काडून उडयल्या तुजे, आनी ताका मोगाचेंच जिवीत दिलाय. आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जातालें? आमची सगळीं उतरां वचोन ती ताका एफेक्ट करतली आनी ताका चेंज करता. तेज्या मनान कितें आसलें तें खोटें तुज्या बद्दल तें सगळें काडून तो मोगाचो मनीस जातलो. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या उतरांनी आमी उलयच ना आनी आमी तर वायटूच उलयत, तो होच उरतलो रे, तो आनी सुदारतलो रे म्हळ्यार कितें जातलो? आमची उतरां ताका आनीक इफेक्ट करतली. आनीक तो बरो आसलो तो आनीक पाड जातलो. कित्याक आमच्या उतरां वरवीं आमी कसलीं उतरां उलयता, बरी काय वायट, तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमी त्या मनशाक बरे रितीन पळोवपाचो. आमी आतां केन्नाय म्हणटा न्हू, बेबदो येयलो, केन्ना सोरो पिवन येयलो लोकांक बी, आमी ताका कितें म्हणटा? सोमतें तो जेजूचें रगत पिवन येयला म्हणटा. आमी फकत आमकां जाय तें उलयता न्हू. तो बेद तो आनी सुदारता रे. ही आमची उतरां. आमी ही उतरां आमची चेंज करूंक जाय. ना, तो जेजूचें रगत पिवन येयला, तो जेजूच्या मोगान भरला, तेन्ना आमी कितें जाता? ताका जेजूचें तें भितर आसलेलें कितें जाता? तें वायट आहा तें वयता आनी तेजें जेजूचें रगतूच जाता. आनी तो 8 दिसांनी कितें जाता? मागीर तेजें रगतूच वखता तो. मागीर ताका सेट फ्री जालो न्हू. मागीर तो सुटका मेवळी. आमी तें करूंकूच सोदिना. आमी फकत दिसता तेंच उलयता. आमी दिसता तें उलयता. कितें जातलें आमच्या जिवितान? आमकां दिसतातच मेळटलें आमकां. मागीर फुडें कितें म्हणटा? दी आनी तुमकां देव दितलो बऱ्या चिक्कार मापान दामून चेपून आलोवन आनी वतासर सुयेन भरलेले देव मनीस तुमचे वटेन घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुवें दुसऱ्याक दिताय त्याच मापान देव तुमकां दितलो. पळय आतां ज्या मापान हांवें दिलां न्हू, हांवें तर श्राप दिला आमकां श्राप मेळटलो. आमी तर बरें दिलां जाल्यार आमकां बरें मेळटलें. ज्या मापान हांवें दिता न्हू त्याच मापान आमकां परतून मेळटलें. कितें मेळटलें? आमी उलयता तें आमकां परतून मेळटलें. आमी कसलीं उतरां उलयता तें आमकां मेळटलें. आमी जर बरीं उलयत जाल्यार आमकां तीच दामून चेपून आमकां बरेंच मेळटलें. कोणाय कडसून आमकां बरेंच मेळटलें. सगळे कडेन आमी गेल्लेले कडेन आमकां बशीन पासून कोणीच ना जाल्यार आमकां कितें करतलो? शीट पासून ना जाल्यार आमकां शीट दितलो. कित्याक आमी बरें केलां. बरें करता तेन्ना आमकां बरेंच मेळटा. आमी नाल्यार कितें? आमी तर गुणगुणून वचत जाल्यार कितें जातलें? आमकां शीट पासून मेळचें ना. आख्खी वाट आमकां उब्यांनीच येवची पडटली. कित्याक आमी गुणगुणून गेल्या पयलीं. आमी गुणगुणून वयता जाल्यार कितें जातालें? आमकां शीट मेळटा. आमी म्हणटलें ना आमकां आयज आमकां बरें शीट मेळटलें, वचना फुडेंच बसोंक मेळटलें, आमकां बरी बस मेळटली आमकां खाल्ली सारकी. मनीस जाल्यार कितें जातालें? आमकां तेंच आमच्या जिवितान ओंपतलीं. आमी पयलीं मनीस वयता आनी आमीच घेता. आमकां वायट आमकां बरें जाय जाल्यार आमी उलोवंक जाय उतरांनी फकत. उतरां आमकां कसलीं? भावार्थाचीं उतरां उलोवंक जाय. आमकां भावार्थाचीं उतरां उलोवंक शिकयल्या न्हू. तर आमी हांगासर सगळें कितें शिकयता तुमकां? भावार्थाचीं उतरां शिकयता उलोवंक. भावार्थ म्हणजे कितें तें शिकयता. कित्याक आमी शिकयता तुमकां? तुमी वचोन घरा दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, तुमी दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. आमी अमके कडेन गेल्लीं पूण आमकां थंय भावार्थाचीं उतरां उलयलीं आनी आमी
भावार्थ मेवलो आमकां, भावार्थाची उतरां मेवल्या आनी आमकां आमी तुमकां सांगता आयकाना तांकां आमी मोगूच दिवपाचो. कोण म्हणटा की जाणा हय आमी कितले देवाचें उतर तांकां दिलें गो, आयकाना सोडून दिवपाचें. देवाचें उतर आयकाना नाका दिवं, ती तांकां तूं मोगूच दिवपाचो. मोगानूच तांकां कार्य करूंक जाय, मोगानूच तांकां सांगूंक जाय. अशें तशें मोगूच उलोवंक जाय तेंचे कडेन. देवाचें उतर आयकाना न्हू ती, तिची मनां कितें केल्या सांगलां न्हू 2 कोरिंथियन 4:4 तें आहा न्हू. ह्या संवसाराच्या युगाच्या देवान तेंची मनां सगळीं कुड्डी केली. तांकां देवाचें उतर आयकूंक नाका, तांकां फकत संवसाराचें उतरां आयकूंक जाय. पळयलां तुमी चडशीं जाणां देवाचें उतर सांगलें म्हणटकूच पुरा बसा म्हाका वाज येयला तें आयकून तुजें म्हणिना, म्हणटा न्हू. आनी मागीर तुजो जेन्ना तूं ताका संवसाराचीं उतरां सांगशीत न्हू, आगो फुडें कितें जालें, आगो तुजें कितें जालें, सांगो कोण सांगना, सांगता न्हू. कित्याक तेंची संवसाराच्या त्या कुड्ड्या देवान तेंची मनां सगळीं न्हू कुड्डी केली संवसाराच्या देवान. कित्याक तांकां सोत उगडापे नाका, फकत तांकां कितें जाय संवसाराच्यो देवाचें उतर तांकां कितें जातलें सुटका मेळटली. म्हणून त्या सैताना वो तेंची मनां पयलींच तेणी हें करून दवरिल्लीं आसा, आयकूंक दिना तांकां देवाचें उतर. कित्याक तो जाणा तेंच्या वरवीं आनीक फॅमिली लागीं येतली म्हणून. पूण ताका खबर ना तेचो एक टायम थोडो तेंप ती केन्ना तरी देवाचें उतर उलयतली आनी ती बरी जातली म्हणून तांकांच खबर ना. ह्यो युगाचो देव थोड्या काळाचो न्हू, वयला हेका येयला तो सासणाक येयला गो ना न्हू. तेजें उतर आमी चड तेंप आयकता, थोडे तो मातशें गो तो आमकां चिंतन हाडटा आनी मागीर आमी रोखडी सेन्सान येता आनी देवाचें उतर उलयता न्हू. उलयना तो येता मातशें गो तो आमच्या कानान फूक घालूंक येता तो आमच्या मनान. तेन्ना आमी मातशें पडटा न्हू, आलता कशें जाता. मागीर आमी देवाचें उलयलें म्हणटकूच आमी कितें जाता गोड जाता न्हू. तो थोडे तेंपाचो देवाचें उतर आमकां सासणांक सारकें सासणांक तोखता न्हू. ते जॉन 10:10 म्हणटा कितें जाणा चोर येता तो चोरूंक नारूंक इबाड करूंक येयला. ह्यो आमी इतलेंच जाणा, इतलें आमी सगळीं जाणां म्हणटा चोर येता चोरूंक आमचें सगळें येयला हो चोरूंक म्हणटा. आनी लास्ट लायन कितें म्हणटा तें आमी म्हणीत ना. म्हणटा कोण हय सुभाणपणी तें आमी म्हणटा, फकत त्या चोराचें आयकता न्हू, चोरूंक वर म्हणटा. पूण आमी लास्ट लायन म्हणिना. जेजू आमकां येयला सुभाणपणी जिवीत दिवच्याक. वो थोड्या तेंपाचो चोर चोरूंक नारूंक इबाड करूंक येता आमच्या जिवितांत, सगळें इबाड करूंक येता. पूण आमकां हे थोड्या तेंपाचे त्यो आनी जेजू येयला म्हणटा आपूण तुमकां सुभाणपणी जिवीत दिवच्याक. तें आमकां सुभाणपणी जिवीत सगळ्यांक दिश्टी पडटा न्हू. तो येता चोर थोड्या तेंपाक. त्या चोराचें आमी चड आयकता काय देवाचें उतर चड आयकता. चोराचें आमी आयकना. आतां कितें जालें आमी आतां आमचें मायंड सगळें नवसरलां न्हू, नेवें जाला. चोर येता तो येता आमच्या घरा कडेन आमी कितें वसलें म्हणटा हेका न्हू, ताका घेता. आतां घेयना, पयलीं तुवें आमकां पयलीं खूब नाडयले रे, पयलीं आमकां खूब फोटी घातले आनी आमकां सगळें हें करून उडयलें. आतां आमी तुजें आयकपाचें ना. आतां आमी हेका घट धरून बसल्या सुभाणपणी जिविताक. तूं येयल्लोय खरो पूण आमकां आतां तुवें सांपाडलोय. पयलीं तो चोरून येतालो न्हू तेन्ना आमकां कळनासलो तो. आतां तो सांपाडला न्हू, आमकां सांपडोंक ना तुमकां. येयल्लो तो पूण आमकां सांपाडलो तो. आतां आमी म्हणटा न्हू तूं रॉंग जाग्यार येयला म्हणटा न्हू. हें आमी कितें उलयता तें आमचें दवरलेलें आसा. आमकां येता आमकां तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय, आमचे कुडीन तर कोण येयलो चोर जाल्यार आमी कितें म्हणूंक जाय, तूं आमचे कुडी इल्लीगल येयलाय. आमकां जेजून रचतना कितें दुयेंस घेवन धाडलोलें हांगा संवसारान ना न्हू. मागीर कळटा न्हू हो आमचे कुडीन इल्लीगल येयला. हो आमचे कुडीन तुमकां जाणा तुमी एक कांटो लागोनी तुमकां एक कांटो तोपता न्हू तेन्ना कितें जाता कांटो तो कांटो आमचे कुडीन घेता आमकां. तो कांटो पळय केन्ना काळीसो जाता न्हू आमकां किसी करता जाल्यार दुखता चलतना कितें जाता सारकें. तशें तो इल्लीगल तो कांटो पळय काट्याक सुद्दां आमचे कुडीन तो घेवंक दिना देव पळय. आनी आमी घेयना ते कुडीन आमच्या काट्याक. तो काडलो म्हणटकूच मागीर आमचे पांय बीन बरो जायना नाल्यार पळय तो पांय तूं काडिनासतनाच राव तूं कितले दीस तुका स्वता येता तो पांय. काड गो कांटो अशी म्हाका चलोंक जायना, हो कांटो म्हाका स्वता येता. तो हो आमचे कुडीन हो इल्लीगल येयलोलो तेका तर आमचें सोसूंक जायना जाल्यार आमी ह्या देवसाराक उतरांक कित्याक घेता आमच्या काळजान. तेकाय आमी ते काट्याक जसो आमी काडटा तसो आमी तशें देवाचें उतर घेवन आमी ह्या दुयेंसां कडेन झगडोंक जाय.
कांटो वयता न्हू रोकडोच मागीर पांय बरो जायना कांटो काडलो म्हणटकू जाता तसो तो कांटो आमचे कुडीन इल्लीगल सुद्दां आमची कूड ताका घेवंक शकना. तशें दुयेंसूय दुयेंस आमी कित्याक घेता आमच्या जिवितान आमी ताका एलावड करता आमच्या जिवितान. आमकां मातशे सिम्टम येयले न्हू जाल्यार आमी कितें करता ते कुडीन आमी घेता ताका आनी म्हणटा केन्नाय म्हाका दुखता म्हाका हांगा फाटीन दुखता पांयान दुखता आमीच ताका एलावड करता घेवपाक आमच्या जिवितान कुडीन आमी. आनी आमी तर उलयत हे इल्लीगल येयला म्हाजे कुडीन तुका आत्ताच्या आतां वचोंकूच जाय भायर सर जेजूच्या नांवान म्हणीत जाल्यार तो वयता. आमी ताका बाबा पुता करीत जाल्यार वयतलो तो ना न्हू. एक आतां एग्जाम्पल एक किड्याल्लो सुणो येयलो हांगासर येवन बसलो तुमच्या घरान तुमी ताका घेतले आरे आसो बस वास बीन पडला ताका घेतले तुमी ताका कितें करतले तुमी ताका दाणो घेवन धांवडटल्यात न्हू. तो वसरे म्हणून वयतलो तो. आमी कितें करता दुयेंस येयलें म्हणटकूच हांवूय तेच्या गायन बरें जालें हांवूय तेच्या गायन बरें तशी आमी करता मातशें दिसता ताका आमी हांवूय करता. तेन्ना कितें जाता तो सुण्या भाशेन तो वयचो ना. जेन्ना ताका नेट्टान तुमी दाणो बिणो घेवन सारके बरें ताका बोडी घेवन ताका धांवडटा धरून ताका तेन्ना तो वयतलो न्हू. तसो आमचे कुडीन जेन्ना हे दुयेंस येता तेन्ना आमी दुयेंसाक तशेंच जावडूंक जाय. वच रे आमचे कुडींतलो वच आनी दर्यान वचोन पड जेजून रोसला त्या जाग्यार वचोन पड तुका आमचे कुडीन कांयच सुवात ना. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. ह्या मंदिरान फकत देवाचें उतरूच आमकां उलोवंक जाता. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी घेतली न्हू उलयना जाल्यार घेतली आमी फकत कितें म्हणटा दिसता तें पयस जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच जावचें ना. आमकां दिसता तें कितें जातलें थोडे तेंपाचें न्हू दिसना तें सासणाक तोखता म्हणटा तो. आमी कितें चडशें उलयता दिसता तें न्हू. आतां आमी दिसता तें उलोवपाचें न्हू दिसना तें उलोवंक जाय. आतां एग्जाम्पल आतां कोणी तुमच्या जिवितान हें आहा सीक आहा आमकां कितें दिसता तो सीक आहा पूण आमी आतां भावार्थाची मनशां जाल्यार आमी कितें म्हणूंक जाय जेच्या गायांनी ऑलरेडी तो बरो जातलो न्हू. तिंका भावार्थ ना म्हणून ती तशें उरतले पूण तांकां आमी समजूंक जाय 1 Peter 2:24 तांकां वाचून दाखोवंक जाय. तूं वाचून सुद्दां दाखयली ती कितें म्हणटा तूं बरें जातलय हय जातली म्हणटा जाल्या म्हणिना कित्याक तांकां समजूनी ना देवाच्या उतराची. आमी तांकां सांगूंक जाय आगे तुज्या पासो सगळें जेजून त्या खुर्सार घेवन मेलोलो आसा आनी तूं बरें जालां ऑलरेडी जातलय न्हू. आनी ती हळू आमी जेन्ना ताका शिकयता तेन्ना ती हळू बरी जायत वयतली. केन्ना जेन्ना आमी उलयता देवाची उतरां भावार्थाची तेन्ना जाल्यार आमी तेंच्या भितर मिक्स जायत जाल्यार आमचे मिलाक तेंची मिलाकूय जावची ना. ताका लागून देव आमकां कितें सांगता तुमी दिसता तें पळोवं नाका आनी मनशाचेर चड विस्वास धरूं नाका फकत देवाच्या उतराचेर धरा तुमचो विस्वास. आनी आमकां दियात आनी तुमकां देव दितलो बऱ्या चिक्कार माप दामून चेपून आलोवन आनी वतासर बोल्लले मनीस तुमचे ओटयेन घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुवें दुसऱ्याक दिताय त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. आमकां कितें सांगता देव ज्या मापान आमी दिला त्याच मापान आमकां मेळटलें. केन्ना मेळटलें जेन्ना आमी दिता तेन्ना. आमी तो दीस ना जाल्यार आमकां मेळटलें ना न्हू. आतां आमी कितें करूंक जाय दिवंक जाय. आमकां कितें दिता आमकां दिसती पडना पूण आमकां आमचे कडेन ना खरें पूण आमचे कडेन आसा तितलो आमी कितें आसा तितली दिवपाचें काडून. आमी ना म्हणपाचें ना. आमचे कडेन ना जाल्यार कितें जातलें आमचे कडेन नाच जातलें. पयला तुमी कोणी म्हणटा न्हू म्हाजे कडेन कांय ना रे केन्ना कितें जाता बाय तेंचे कडेन कांयच ना जाता. पयला तुमी आनी जी म्हणटा आसून सुद्दां म्हणटा म्हाजे कडेन खूब आहा देवान म्हाका खूब दिला पूण ताका कितें जाता आनीक वायटा. आमी कोण आमी हांगासर कोण यात्रेकारां. ताका लागून आमी हांगासर चड संवसाराच्या वस्तूंक झगडपाचें ना. संवसाराच्यो वस्तू सोडत येप न्हू आमकां वयर सासणाक तोखता तसल्या वस्तूचेर. देवाचें उतर ह्यो देवाचें ह्ये आतां आमी झगडटा त्यो वस्तू आमचे कडेन उरतल्यो ना न्हू. त्यो येवन आमी गेल्या उपरांत त्यो दुसरी वापरतली त्यो आमचे कडेन उरतल्यो ना न्हू. आमी सारेपुरी आसतली त्या वयसरांक. देवाचें उतर
सासणांक तोखता ते केन्नाच संवसार सोरो पोरी ते देवाचें उतर आसतलें म्हणटा. आमी गेल्या उपरांत आमच्या फाटल्यान तेंच उतर तें चेंज जावचें ना. तें उतर सेम आहा. संवसाराच्यो वस्तू सगळ्यो चेंज जातल्यो. आमची आतां घरां न्हंयाची आसलेली स्लॅपाची जाता, जायना खोपी आसलेल्यो घरां जाता. कित्याक ती सगळी वस्तू चेंज जाता. जशें जशें आमी हें करता तशें तशें चेंज जाता. आमकां देवाचें उतरूय आमकां चेंज जायना. देवाचें उतर तशेंच आसा. तें उलयता तशेंच आमी घेता. तो आमी उलयता पेखोणी घेता आमी. संवसाराची उतरां उलयच आमकां दूख जाता न्हू. कोणी कितें म्हटलें संवसाराचें आमकां दूख जायना. ताका लागून आमी चडशें देवाचें उतरूच उलोवंक जाय. संवसाराच्या मनशांनी तुमकां कितें कितें म्हणटा पळय तसल्या मनशां वांगडा आमी पयसूच रावंक जाय. कित्याक पयस रावंक जाय आमी? आमकां त्या उतरांनी कितें जाता, आमी तेंच्या भाशेन जाता. मनशाचेर विस्वास दवरता तेंचेर श्राप म्हणटा न्हू, आनी कुडीच्या बोंडावयन चलता तेंचेर. कित्याक आमी कोणाचें उतर उलयता तें आमचेर धरलेलें आसा. आमकां तो देवाचें उतर जाय जाल्यार आमी देवाचें उतरूच उलोवंक जाय. देवाचें उतर आमकां कितें करता? सुटका दिता न्हू. हय, आमकां सुटका दिता देवाचें उतर न्हू. आमकां कितें जाय तें आमी बायबलान, हो आमचो कितें एक बायबल आसा तो आमचो एक आरसो. हो आमचो आमी आरशान खंय पळयता तो हो आरसो. आमी एक एक पेज उगडून आमी आरसो कहो देवाचें उतर हें आमचें. हें आमकां देवाचें उतर सेट फ्री सुटका दिता आमकां हें उतर. आनी आमकां कितेंच सुटका दिना. आमकां देवाच्या उतरानूच आमकां पेखोणी आसा, हेलिंग आसा. फाटल्या दिसांनी न्हू म्हाका हांगा अड्ड्यान न्हू मार्च एप्रिलान सारके असले अड्ड्यान म्हाजें दुखोवंक लागले. सारके किसरां मारूंक लागली सारकी. एक म्हयनो सारकी किसरां मारताली सारकी. बसोंकूच जायनासलें, न्हिदोंकूच जायनासलें. हांव पळय सगळें म्हणटा जेजूच्या गायांनी बरें जालां. तूं म्हाजे कुडीन इल्लीगल येयलाय. हांव जेजूच्या नांवान बरी जाल्या, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणीत आहा ती रोजरी बीन घेवन. म्हटल्यार सारको एक म्हयनो सुबेज दीस जाले. आनी तरी जाता पेन सारकी म्हाका. डॉक्टरागेर हांव वचना. कित्याक हांव जाणा न्हू जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालें ऑलरेडी. आनी डॉक्टर गेल्यार तुमी जाणा न्हू मागीर कसले रिपोर्ट दिता ते. डॉक्टराचे रिपोर्ट सोंपता. एक रिपोर्ट सांगतलो पूण फाल्यां गेल्यार दुसरो सांगतलो न्हू. हांव जेजूच्या गायांनी बरें थंयच फायट करताली. जेजू तुज्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरी जाल्या. तुवें म्हाजी सगळी दूख घेवन खुर्सार मेलोलो आसा. आनी त्या तो भालो तोपलेलो आहा तो म्हाज्या अड्ड्याक लागून तोपलेलो आसा. तुवें आनी तेचे वचून सगळे रक्तान म्हाका नितळ केलाय जेजू. हांव म्हणीत आहा. म्हणटा रातची न्हिदतना म्हणटा सोदीत म्हणटा सारकी टॉक आयकता. जेजूच्या गायांनी सॉंग्स पळयता. मागीर अचानक न्हू एक दीस म्हाका एक म्हयन्याच्या वयर जालें. आनी अचानक न्हू पेन गेली म्हाजी. म्हाकाच खबर ना. मागीर थोडे दिसांनी हांव म्हणटा अरे म्हाका जस्ट पेन येताली हातून येवंकूच ना. गेली कशी गेली पळय जाल्यार आमी कितें म्हणटली आसली एक म्हयनो जावन गेलो तशीच आहा. आमी डॉक्टरागेर या. हांव कित्याक फायट केली? म्हाका देवाचें उतर म्हाजे कडेन आसलें. हांव जाणा आसली म्हाजो देव म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता. आनी म्हाजी सगळी सुटका रोगतान म्हाका धुवन काडला म्हणून हांव सगळें जाणा आसली जेजू. म्हळ्यार सगळे पेखोणी म्हाका ऑलरेडी दिलेली आसा खुर्सार म्हणून. हांव हें म्हणीत आसताली. आनी एक दीस कित्याक म्हाकाच खबर ना केन्ना चॅस्ट पेन गेली ती. तुमी तशें करूं नाका. तुमी दोतोरागेर वचा. जे तुमचो भावाच जेन्ना तुमचो स्ट्रॉंग जाता तेन्ना तुमी देवाच्या उतरान तांकां झगडोंक मेळटा. देवाच्या उतरान तुमकां फायट करूंक मेळटा. कित्याक तें उतरूच आमकां सुटका दिता आनी पेखोवणी हाडटा. आनी कितेंच आमकां उतरान पेखोवणी हाडिना. आनी आमी डॉक्टरागेर वचोंक कळना ना. डॉक्टरागेर वचोंक जाय आमी. जाल्यार तुमी म्हणशात ती भयणा डॉक्टरागेर वचना म्हणून. ना आमी कित्याक वचोंक ना? आमी आमचो भावाक घोट केला. आमी जाणा जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी आमी बरी जालेली आसा. जातली न्हू. आमी ऑलरेडी ही दूख सगळी आमची थोड्या तेंपाची. ती दूख आमची खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. तुमी वचोंक जाय डॉक्टरागेर. डॉक्टरागेर वयच्या पयलीं तुमी मागणें करून वचोंक जाय डॉक्टराक. जेजू हो डॉक्टर न्हू, तूं म्हाका चॅक करताय. तो डॉक्टराची सगळी रिसिप्शन दिता ती तूं दिताय म्हाका जेजू. आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमचे डॉक्टर तो जेजूच जाता. जायना? आमी उलयता तेन्ना जाल्यार आमकां डॉक्टर कितें दिता न्हू. आमी संवसाराची उतरां उलयत जाल्यार मागीर आमकां हे रिपोर्ट ते रिपोर्ट जाता न्हू. ताका लागून आमी पयलीं डॉक्टरांकूय देवाच्या हातीन घालूंक जाय. डॉक्टराक वचोंक जाय आमी. ते रिप्शन दिता ते आमी म्हणूंक जाय हे जेजू दिला हितून म्हाका तें सगळें तुजें इंस्ट्रुमेंट दिलां म्हाका तुवें. तुजें सगळें टॅबलेट तुवें दिल्या म्हाका. हांव जेजूचें मांस रोगत दिलां म्हाका तुवें. आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना मांस रोगतूच जातलें आमच्या जिवितान.
कित्याक आमी उलयना आनी आमी घेयना. आमकां कितें शिकयलां जेजून? उलय आनी घे सांगलां न्हू. आमकां उलय आनी घे सांगलां न्हू. तुका कितें जाय तें उलय सांगलां न्हू. आमी कितें करता? डॉक्टराची उतरां उलयता. डॉक्टरान कितें सांगलां तें आमी चड बिलीव करता न्हू. आमी डॉक्टरागेर वयता खरें, पूण डॉक्टर कितें उलयता? एकदां उलयता न्हू. आमी कितले फावटी उलयता? परत परत उलयता आमी न्हू. तें मागीर कितें जाता? तें उतर आमचें वाडटा आनी जिवें जाता. आनी आमच्या जिवितान मातशें आसता तें आमकां. आमी उलोवन उलोवन येदें व्हडलें करता. मागीर आमकां तें सोंसूंक जायना. कित्याक आमच्या उतरांनीच आमी तें चड उलयलां न्हू. आमी तेन्ना जाता आमकां तेन्ना आमी तेन्नाच उलोवंक जाय त्या पिडे कडेन. तुका पांय दुखता, पांयाचें दुखी भायर सर जेजूच्या नांवान. ह्याच वेळार भायर सर. तुका म्हाजे कुडीन रावंक कांयच अधिकार ना म्हणटा तेन्ना वचोंकूच जाय. कित्याक आमी नेट्टान उलयता. त्या कुत्र्याक जसो आमी हुकूम घातला वच रे हांगासरलो आत्ताच्या आत्ता, तो आमचे कुडींतलो तुका वचोंकूच जाय तुवें पिडेक. आमी कितें करता चडशीं? प्रिचरांक फोन मारता न्हू. आरे म्हाका डॉक्टरान अशें सांगलां, मातशें प्रे कर, यो घरा आमचेर म्हणटा न्हू. म्हणिना? चडशीं म्हणटा न्हू. हांव प्रिचर येयल्यार बरो जातलो म्हणटा न्हू. ना, तो शेतपडी आसलो तो कितें म्हणटालो? तो साकर बरो नासलो न्हू. तेन्ना तेणी कितें म्हटलेलें? आमी जाल्यार म्हणटलें जेजू तूंच यो रे घरा म्हज्या, जेजू तूंच यो म्हणची नासली. शेतपडी पळय काय बरो म्हणटा, तूं नाकाय, तूं हांगा म्हाज्या खालाय म्हणटा. खूब जाण हांव म्हणटा खाला काम करणारे. हांगासर तुज्या कुतर उलय, म्हाजो साकर थंय बरो जातलो. हांवें म्हणटा आमी ते शेतपतीची देख घेवंक जाय. आमी आतां फोनार सुद्दां कोणी मागणें केलें जाल्यार खरेंच त्या फोनाचेर मागण्यांनी हांव बरो जालो. हांगर उतर उलयल्यार भायर पावना, लंडनाक पावता, सगल्याक पावता न्हू. युकेक बिकेक सगल्याक पावता न्हू. दुबय बीन हांगर उलयल्यार तो मनीस बरो जायना थंय वचोन. तूं हांगर उलयत जाल्यार जाता. आमचें धरलेलें आसा. आमी कसलीं उतरां उलयता? प्रिचरांक आफयता तेंचेर उतराचेर सोत मानता काय देवाच्या उतराचेर सोत मानता आमी? आमकांय तसलो भावार्थ आसूंक जावो. आमी हांगर एक उतर उलयल्यार आमचो थंय सोयरो थंय खंय आसा थंय बरो जालो ऑलरेडी. आमकां तसो भावार्थ आसूंक जावो. आमीच वचोंक जाय म्हणून ना. हॉस्पिटलांनी सुद्दां आमी हांगासर मागणें केलें तेणी भावार्थ धरूंक जावो तो थंय बरो जालो म्हणून. आमी भावार्थ धरीच ना. एक दीस कितें जालें, आमी न्हू एक दीस भयणीन ताका प्रे केलो. तेचो न्हू तिचो पांय काड सांगलेलो डॉक्टरान ताका. आनी आमी न्हू प्रे केलें. तेणी आमी प्रे करून ताका हॉस्पिटलान गेल्ली. येयली घरा कडेन. मागीर आमकां सयतान येयली घरा कडेन आनी मागीर तिचो फोनूच येयना जाल्यार डावट येयना तुमकां? दुबाव येता न्हू. सयतान घालता न्हू. आरे तेजें कितें जालें आसतलें? आमी गेल्ली ताका प्रे करपाक. काळलो का पांय कितें जालो? आमी तेन्नाच म्हणटा सयतान वच रे म्हणिना. आनी तिचो फोनूच ना. 1 म्हयनो जालो तिचो फोनूच ना सारको. आनी मागीर हांव भयणीक जाता फोन येयलो गो तिचो, ना म्हणटा येवंक ना. मागीर 1 म्हयनो जावन ती बायलेन फोन केलो, सिस्टर थँक्यू आं, म्हाज्या घोवाक डिस्चार्ज दिलो, घरा हाडली आमकां धाडली घरा आमच्या. घोवाचो पांय घावो पेकलो म्हणून. पळय पांय काडिनासतना कितें जाता? जेन्ना आमी पळय आतां प्रे करता तेन्ना आमी बिलीव करूंक जाय खरेंच तें तेज्या जिवितान जालें ऑलरेडी. जातलें न्हू, जालो तो ऑलरेडी बरो. आमी भावार्थ धरूंक जावो आनी तेंच्यांनी भावार्थ धरूंक जावो. जेन्ना भावार्थ दोगांयचो भावार्थ मिक्स जाता तेन्ना तुजी 100% गॅरंटी मिलाग्री आसा. कित्याक त्या भावान न्हू इतलो ताका तो भाव पयलीं सारको उसामय जालो. आनी जेन्ना तेणी ह्या घोवान ताका आपली टॅस्टिमनी सांगली आनी ताका सांगली जेच्या गायांनी आनी खूब सांगलें ताका टॅस्टिमनी, तेन्ना तो सारको इतलो इम्प्रेस जालो आनी बायल तेची उसामय जाली. बायल मातशी उसामय कित्याक जाली? घोवाची सिरीज करची पडटली न्हू पांय काडल्यार. ताका लागून ती उसामय जाली सारकी. आनी उसामय जाली. एका ताका फोन लावंक लागली. देवाचें उतर आमी सांगता तें आयकाच ना जाली. कित्याक तिजेर सारको भार पडलेलो न्हू सारको. घोव न्हू तिजो कितलोय जाल्यार. मागीर तिका तेणी मात घोवान सारकें इतली इंट्रस्टींग देवाचें उतर आयकलें सारकें. आनी ताका म्हणूंक लागलें देवाच्या गायांनी जेजूच्या गायांनी तो बरो जाला. तेन्ना तो पांयाचो घावो तेचो बावलो आसतलो. कित्याक आमी जाणा न्हू, आमी जेन्ना मागणें करता कोणाची तेन्ना तेंचो घावो सारको बावून येता.
आमी न्हू पूण देवाचें उतर तांकां शिकयता तेन्ना तेंचे ते उतरां वरवीं तेंचे सगळे घाये भावून येता. हे भावाक तशेंच जालें, तो देवाचें उतर बरें इंट्रस्टींग आयकलो आनी तेका रोकडीच पेखोवणी मेवळी. थंयच आमच्या जिवितांत जाता न्हू, केन्ना केन्ना आमकां कोणी सांगता म्हज्या पासत माग आनी हेको, तेन्ना आमी तांकां देवाचें उतर दिवंक जाय. रात दीस म्हूण जिवच्या गायांनी तूं बरें जालां म्हणीच राव आनी 8 दिसांनी पळय तुजी मिलाक. आमी असलो भावात धरून तांकां शिकोवंक जाय आनी सांगूंक जाय. तेंच्या भितर आमी माग आनी हें कर म्हणून आमी तेंच्या भितर मेतें जावपाचें ना. आमी मागता पूण तूं म्हणीत राव, तुका होमवर्क दिवंक जावो तांकां. आमी कितें करता, प्रे करता तेंच्या पासत आनी ओगीच रावता न्हू. आमी ताका होमवर्क दिता, यो होमवर्क तुमी म्हणा आनी मागीर आमी तुमच्या जिवितांत मिलाक पळयात कितें जाता ती. आमी म्हणटा तेन्नाच आमच्या जिवितांत आनी तेंच्या जिवितांत मिलाक जातली. आमकां कळना पूण आमी उलोवंक जाय. आतां सांज्यो आसा न्हू, आतां सांज्यो येतलो न्हू. कितलीं जाणां आमी पयलीं न्हू सांज्योवाक न्हू हें करतालीं, धांवतालीं धाकटी आसतना सारकी, बांयन उडक्यो मारता न्हू. तुमी वयता न्हू बांयन उडक्यो मारता. आमकां समजुणी नासली, बांयन उडक्यो मारता उडून आनी सांज्यांक धांवतालीं पळोवंक सारकी. आनी बायबलान तर वाचूंक वत जाल्यार एलिझाबेथीच्या कुशव्यान उडकी मारलेली. हय, जुवा बाबडीचा ही सारकी बांयन उडक्यो मारता. हांव आनी मागीर आमकां कळ्ळें हे कितें करता ते. सारकें हा. आनी पोरू कितें जालें ना, पोरू पावस लेट पडलेलो न्हू, लेट पडलेलो पावस. लोकांनी कितें केलें जाणा, कापेची घातल्या आनी टँकर हाडला आनी उदीक भरला आनी उडक्यो मारल्या. आनी पळय आनी म्हटलें आरे जेजू म्हटलें. आनी पळय तो जुआ बॅप्टिस्ट सोरो पियेतालो, तो रानान रावतालो न्हू आनी तो मोच खातालो. हेंच्यांनी कितें केलां, सोरो पियेता पळय ते जुआब्याचे उडक्यो मारता दर्यान आनी बांयन. आनी पळय कशें आमकां तें नॉलेज आसली सारकी. होच आसलो दिसता बायबलान. आमी पयलीं म्हणटालीं आं धाकटी आसतना, पयलीं बायबलांतलो हो सारको होच आसलो दिसता. मागीर जेन्ना आमकां बायबलान जेन्ना आमकां शिकली न्हू तेन्ना कळ्ळें आमकां हो बाबडो सादो मनीस सारको भिरांतीन. पयला न्हू तो भिरांतीन ती एलिझाबेथ कितें जाली, ती घरानूच रावली न्हू. तो कसो जालो, भिरांतीन जालो न्हू. तो रानान रावंक लागलो न्हू. आनी जेजू कसो जालो, सायबीन माय तेच्या आदाराक गेल्ली न्हू. तेन्ना जेजू कसो जालो, सगल्यांच्या आदाराक जालो न्हू. ते कितें जाता पळय, आनी कितली डिफरन्स आहा पळय. आमी आतां कितें करता, हे आमी म्हणटा आतां खूब लोकांनी चेंज केला. आमी तांकां सांगूंक जाय जुआ बॅप्टिस्ट सोरो पियानासलो, पियेतालो तो. पळय हेंच्यांनी कितें केलां, सांजेवा दिसा फूल टायट न्हू. पळोवंक ना तुमी, आमी जाल्यार पळयलां धाकटेपणा सुद्दां आमी नोको आसली पूण आमी तांकां पळोवंक धांवतालीं सारकी. ते हे घालताले आनी येताले न्हू सगळ्याक, तेन्ना आमी सारकी पळोवंक धांवतालीं तांकां. आमकांच खबर ना. तेन्ना आमी आतां कितें करूंक जाय, आमी चेंज करूंक जाय आमचीं उतरां. तो आसलो नासलो, तो बाबडो एलिझाबेथीच्या कुशव्यान उडकी मारल्यो तेणी न्हू. जेन्ना सायबीन माय गेली तेन्ना पळय, तेका लागून आमी आतां आमचीं उतरां आमी कितें चेंज करूंक जाय. आमी येतरूच ना आमी आतां. आसा आमी ना न्हू. लोकांनी आतां पळय जायची नळ्याचे घरां स्लॅब घातले, थंयच आमी रावल्या. शेणाची जमीन आसली ती आतां टायल्स घातले न्हू, थंयच रावल्या आमी. ना न्हू आमी आतां चेंज करूंक जाय. आमी आतां उतरां आमची चेंज करूंक जाय आनी आमचें जें वायट जाता तें आमी चेंज करूंक जाय. आनी सायबीन माय कितें म्हणटाली, सायबीन माय कशी जाली, तो दुसऱ्याच्या आदाराक पावता. तो जेजू मागीर कितें जालो, दुसऱ्याच्या आदाराक पावंक लागलो न्हू. पळय सायबे एक बाय आसता ती कितें जाता, एकाच जाग्यार आसता न्हू. बाय पळयल्या न्हू तुमी, बाय ती सगल्याक भोंवता, एकाच जाग्यार आसता. ती कोण मनशां जी देवाचें उतर आयकता आनी ती कोणाक दिना, कोणागेर वचना सांगपाक, आपणाकूच दवरता. ती कोण, बाय. आनी जोर कोण, जी देवाचें उतर आयकता आनी दुसऱ्यांक दिता, ती खंय जोर फाडटा. जोरीक पळयल्या न्हू तुमी, जोर एकाच जाग्यार रावता, एका जाग्यार वयता, एका गांवांत दुसऱ्या फाटो मेवला खंय 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 वयता न्हू. म्हणजे ती मनशां जी देवाचें उतर मेळटा, ती मनशां गांवांनी वयता, खंय मेळटा थंयसर वयता आनी देवाचें उतर दिता.
ती जोरी भाशेन. आमचे दोळे आमी कोण? आमी कोण सगळी? बाय हे एकाच जाग्यार जोर आमी सगळी जोरी आता आमी दिना कोणाक तरी बशीन बीन कोण मेवल्यार तेका देवाचें उतर दिना. माझी टेस्टिमनी सांगना आमी तेन्ना ती वयता आनी दुसऱ्याक सांगता ती कितें जाली? जोर जाली. आनी कोण जी वयता बशीन ओके बसता कोण मेवल्यार ओळखीना ती कोण? बाय. म्हणजे बाय कितें आता एकाच जाग्यार पळय घरानूच आसता. ती कोणाचेच आयकना कोणाचें हें करिना बाय. फकत आपलेच पोट भरता न्हू बाय. आपुणूच काडटा आपुणूच जेयता बाय. आनी जोर सारकी सगळ्या गांवांनी वयता. फुट्टा थंय वयता मेळटा थंय वयता. तुमी आतां जोरीक पळयल्या न्हू जोर कशी फुट्टा आनी वयता ती गांवांनी. तशीच आमी मनशां सगळीं आतां जी भावार्थी आसा ती मनशां आमी. ती आमकां गावता थंय जोरीन व्हरता न्हू. आमी दिता न्हू देवाचें उतर सगळ्यांक. आमचे कडेन उतर ना जाल्यार आमचे टेस्टिमनी तरी आहा न्हू आमी शेअर करूंक कोणा आहा न्हू. आमच्या जिवितान खूब टेस्टिमनी जाल्लेली आसा. आमच्या जिवितान आमच्या घरा बेन जाल्लेली आसा. नाल्यार आमच्या शेजाऱ्याक तरी आमी तेका देवाचें उतर दिवन तेका सेट केलेलो आसा बरो केलेलो आसा. तो बरो जालो आसा उतरान. हॉस्पिटलान वचून आमी कोणाक तरी देवाचें उतर दिल्यार ती बरी जाल्लेली आसा. आहा न्हू. ती टेस्टिमनी आमी सांगल्यार ती वचून मागीर कितें करतली? एका तेका सांगून कितें जातली? जोर जातली न्हू. आमी तेका लागून जोरी भाशेन जावंक जाय आमी. बाय एलिझाबेथ कितें जाली? ती घरांत रावली न्हू भायर वचोंक ना ती. सायबीन मागीर कितें जाली? भोंवली. तेका लागून जेजू कहो जालो? दुसऱ्याच्या आदाराचो जालो. दुसऱ्याक पावता तसो जालो सेवेचो. आमी कोणा भाशेन जाता ते आमकां जोड एकल्याक क्वेश्चन आहा वो. आमी बाय काय जोर ती? जोरी भाशेन जाल्यार आमी फुट्टली सगल्याकूच. बाय भाशेन जाल्यार एकाच जाग्यार म्हाकाच मेवलें हांवूच घेतली दुसऱ्यांक सांगची ना. ते आमचे दवरलेले आसा. आमी कोणाची उतरां घेता आनी आमी कितें शिकता तें. सांजेवाचें कळ्ळें न्हू तुमकां? सांजो कितें कळ्ळो आसलो तो? बाय उडक्यो मारतालो तो ना. तेका लागून आमी आतां आमची उतरां चेंज करूंक जाय. आमी आतां वाडलेली आसा न्हू त्या आमी आतां चेंज करूंक जाय. सांगूंक जाय तेंकां हें सारकें न्हू. आतां खूब लोकांनी चेंज केलेलें आसा. आतां चडशें आमकां दिश्टी पडना. पयल्यान तुमी बाय आमी आतां उडक्यो मारल्यार चडशें आमकां आदीं आमकां खूब दिश्टी पडटालें. आतां तेंचो मायंड सगळी रिन्यू जालेली आसा. आमी तेंच्यांनी आतां सोत मारून घेतलेलें आसा देवाच्या उतरान आनी ती चेंज जालेली आसा. सायबीन मांयक पळयल्या न्हू तुमी? सायबीन मांयक आमी म्हणटा सायबीन मांयक आमी कितलो मान दिता? थोडी दिना पूण आमी जेजूची आवय म्हणून तिका मान दिवंक जावो. जेजूची आवय न्हू. तो तिणी तर हय म्हणूंक नासले जाल्यार जेजू येतलो आसलो ना न्हू. देवाक संवसारान जेजूक वयरसून सुद्दां धाडूं येतालो. धाडूंक जायनासलो? जातालो न्हू. तिकाच तेणी कित्याक हितून काडली? देवाची आवय म्हणून आमकां दाखोवच्याक काडली तेणीन. ह्या संवसारान तेका एक कुसव्यो जाय आसलो. कुसव्यानूच तेका जल्माक घेवंक जाय आसलो ह्या संवसारान. तरूच ह्या संवसाराचो कितें मेळ्ळें आसा तेचो नाश करतलो आसलो जेजू. आनी तेका लागून तो सायबीन मांयक घेतलो. तेका लागून आमी तिका कांयच म्हणपाचें ना. कित्याक ती एक पवित्र जावन आसा. तिजी मुदी जाल्लेली न्हू. आमी जाल्यार तिका आज बडयल्यार कितें म्हणटली आसली आमी? हे म्हाजी मुदी जाल्या राव हांव आवयक म्हाज्या आवयक बापायक विसरून येता पयलीं. आज बडयलो तेन्ना म्हणची नासली आमी? पयलीं आमी जातली आसली न्हू. आमी आवय बापायची मदत घेनासतना आमी फुडें सरतली आसली एक स्टेप घालतली आसली ना न्हू. तिजी वयल्यार मुदी जाल्ली पळय. ती सांगूं येतालें न्हू राव म्हाजी मुदी जाल्या म्हाका नाका हांव आवयक आनी बापायक विसरून येता म्हाजे म्हटलें तिणीन ना न्हू. तिणी देवाची खोशी केली. तशीच आमी आमच्या जिवितान कोणाची खोशी करता? देवाची खोशी करता. देवाक पयलो टायम जागो दिता आमी काय संवसाराच्या उतराक दिता. सायबीन मांयक कितें केलें? देवाच्या उतराक पयली सुवात दिली न्हू तिणीन. दिवंक ना तिणीन? पयली सुवात हय म्हटलें. जेन्ना तिका केन्ना तिणी हय म्हटलें? तिणी ओगीच हय म्हटलें. तिणी सांगलें न्हू म्हाका खंयच्या दादल्या लागीं समज ना पूण हांव कशी जातली कितें सगळे क्वेश्चन तिणी विचारले न्हू. विसरूंक ना? चाललें न्हू तिणीन. कित्याक विचारलें? तिकाय जाय आसलें हेचो क्वेश्चन आन्सर जाय आसलो तिका. पूण तिणी कांयच आपले आवय बापायक थंय मेतेर करूंक ना. केला ना न्हू. तिणी फकत देवाच्या उतराक हय म्हटलें तिणीन. म्हणूंक ना वाचया आमी लूक 1:26 पळोवया.
सॉरी थँक्यू जीजस. एलिझाबेथाच्या गर्भेस्ताच्या 6व्या महिन्यात नाझरेत नावाच्या गॅलिलियाच्या एका नगरान देवान गॅब्रिएल दुताक एके सोयरीक जालेले आंकवारीशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्याचेर एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचे नांव जुजे आसले आनी आंकवारीचे नांव मारिया आसले. हांव कितें सांगता पळय, ती आंकवार आसली न्हू, ती सोयरीक जालेली आसली म्हणटा पळय थंय. सोयरीक जालेले आंकवारीशी धाडलो म्हणटा. आनी ती दाविदाच्या घराण्यांतली एके दादल्या लागीं त्याची सोयरीक जाल्ली. त्याच्या दादल्याचे नांव जुजे आनी आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हटलें, नमान तुका देवाचे चड आपुरबायेच्या सर्वेस्वर तुजे सवे आसा. कितें म्हटलें तिका? नमान तुका म्हटलें पळय, चड आपुरबायेची म्हटली तिका. कितें म्हटलें? चड आपुरबायेची म्हटली तिका पळय थंय. सर्वेस्वर तुजे सवे आसा म्हणटा. म्हणजे देव तुजे सवे आसा. तूं कितें उतर उलयतलें तें सगळें देव तुजे सवे उतरां घालतलो आनी तूं उलयतलें. ह्या त्याच्या उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पळय ती आतां कितें ताका देवदूत येवन तिका म्हणगलो, आयकना फुडें एकदम घाबरली. ती आमी जाल्यार अचानक एक देवदूत येयलो आनी तुका सांगलें जाल्यार तूं भियातलेच न्हू. कित्याक तुजी सोयरीक जालेली न्हू. ताका लागून ती भियाली सारकी. नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली, म्हणजे हें नोमान कसलें जायत काय म्हणून. पूण देवदूतान तिका म्हटलें, भियो नाका मारये, तूं देवाचे आपुरबायेची. आतां पळय थंय तिका घाबरूं नाका म्हटलें आनी हांगर तिका आपुरबायेची म्हणटा पळय. भियो नाका मारये, तूं सर्वेस्वराची आपुरबायेची. आयक म्हणटा, तूं गोरवेस्त जातली आनी तूं एका पुताक जल्म दितलें आनी जेजू हें नांव ताका दितलें. पळय तिका कितें सांगता, पयलींच तिका सांगून दवरता, तूं गोरवेस्त जातलें आनी एका पुताक जल्म दितलें म्हणटा. ताचें नांव जेजू म्हणून दितलें म्हणटा. हें सगळें तिका पयलींच सांगून दवरलां पळय देवदूतान. आनी तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडट्या देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी त्याच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्वर देव ताका दितलो. हें सगळें पळय मारयेक पयलींच सांगून जातलो. तो व्हड जातलो आनी ताका देव ताका आपल्या पुताक म्हणटलो आनी त्याचें सगळें दाविदाचें सिंहासन ताका मेळटलें म्हणटा. आनी देव आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांत सासणाक राज चलयतलो आनी त्याचें राज केदीस सोंपचें ना. हें ताका कितें देवान ताका पयलींच सांगलेलें. हें सगळें ताका मारयेक पयलींच समजून दवरलेलें. तुजो पूत कहो जातलो, कितें जाता तो सगळें ताका सांगून दवरलेलें. आनी सासणाच्या घराण्यांत राज चलयतलें. सगळें ताका कहो देवाचो पूत येतलो आनी कितें जातलो तें सगळें मारयेक पयलींच सांगलेलें. म्हणून मारया तुका पयलां जेजूक मरतना सुद्दां ती चडशी रडनासली. कित्याक तिची फोकस आसलो ह्या उतराचेर. ताका देव हें करतलो, जिवन करतलो आनी ताका तेजें तें राज फुडें कशें आसलें तें ताका ती पळयताली स्वप्न तिचें, म्हणजे जेजूचें. तिका तें पडलेलें नासलें. ताका जेजूक मारता कितें जाता तें ना. ती फकत त्या स्वप्नाक गोट धरून बसलेली. आपलो पूत सगळें संवसाराचो नाश करतलो आनी ताका सगळें हें घराणें मेळटलें राज चलोवपाक. तें दीस तें व्हडलें स्वप्न पळयताली ती. मारयेन देवदूताक म्हटलें, ताका दादल्या लागीं संबंद. मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना. म्हणटकूच हें कशें घडटलें? आमकां जाता न्हू, एकदां आतां आंकवार जाली आनी प्रेग्नंट जाली जाल्यार आमी म्हणची नासली, पवित्रात्मा येवन प्रेग्नंट जाता तशें म्हणटली आसली आमी न्हू. हें आतां देवाचें म्हणून आमी तोखो न्हू. हे देवाचे गूट ते सगळे. देव तिच्या काळजान येता आनी तिका सांगता. तरी पूण ती भियाना. जाल्यार आमी धांवतली येतली, आवय पळय कोण येयला आनी तो म्हाका सांगता अशें गोरवेस्त जातलें म्हणून. वयता ती आपल्या आवय बापायक सांगपाक? ना न्हू, ती वचना. ती फकत देवाच्या उतराक आयकत रावता. देव कितें सांगता तें देवाचें दूत ती सारकें आयकत रावता.
मारयेन देवदूताक म्हटलें म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटकूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान तिका जाप दिवन म्हटलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडल्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. हेच खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणून सर्वेस्वर नांव दितलो. पळय ती कितें ती देवदूताक विचारता ती पवित्र आत्मो तुजेर येतलो म्हणटा आनी सावली घालतलो तूं भियो नाका म्हणटा. म्हणजे तूं आतां भियातलें तशें ना पळय आमी जाल्यार कितें म्हणटलीं आसलीं भियातलीं आसलीं पयलीं आनी हें करता ती पूण भियाल्ली पयलीं कित्याक तिची सोयरीक जाल्लेली दादल्या लागीं न्हू म्हणून ती म्हणटाली म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटाली हें कशें जातलें. पूण देवान तिचे पवित्र आत्मो येतलो आनी तूं गर्वीत जातली सांगलें. आनी मागीर ताका पुताक जल्म दितलें म्हटलें आनी देव ताका नांव दितलो म्हणटा पूत म्हणून. आनी पळय तुजी एलिझाबेथ उतार पिरायेर एका पुताची गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाश्टी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कितें जालें हांगासर पळय तिका आतां कितें टेस्टिमोनी दिली तिका सांगलें तिका तुजी मावशी भयण प्रेग्नेंट आहा 6व्या म्हयन्याची आसा म्हणून सांगली. तेन्ना कितें जालें तिणी ती फट करून ती मॅसेज घेतली आनी मागीर तिका कितें जालें तिका उर्बा येयली. आनी तिची मागीर टेस्टिमोनी घेतना बरोबर तिका कितें जालें तिणी हय म्हटलें जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. केन्ना म्हटलें तिणीन जेन्ना तिका एलिझाबेथीची टेस्टिमोनी मेवली. ती प्रेग्नेंट आहा तिची मावशी भयण न्हू ती तिका खबर आहा न्हू तिका जाणटे पिरायेर आसली ती तिका भुरगें जालें म्हण तिका आतां इतली जाणटे पिरायेर तिका भुरगें जावप म्हणजे मागीर तेणीन टेस्टिमोनी घेतली आनी ती टेस्टिमोनी तिणीन आपणाकूय तिका उर्बा येयली. तोच आमच्याय जिवितान आमकां कितें दुयेंस येयली कितें येयली आमचे कडेन पयलींची टेस्टिमोनी आहा न्हू ना आमचे कडेन आसता न्हू पयलींची टेस्टिमोनी. ती टेस्टिमोनी घेवन तुमी ह्या टेस्टिमोनीक जोगडोंक जाय. आतां त्या देवान म्हाका तेन्ना बरें केल्लें तोच देव आतांय म्हाका ह्या दुयेंसांतलो भायर काडटा. तो आतां हिणी कितें केलें तिका एलिझाबेथीची टेस्टिमोनी मेवली न्हू तेन्ना तिणें कितें केलें आपुणूय कितें म्हणटा पळय फुडें कित्याक देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हटलें ही आसा हांव सर्वेस्वराची साकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिच्या सरशिलो कोट सोडलो. जेन्ना तिणी टेस्टिमोनी आयकली तेन्ना तिणी आपली उतरां चेंज केली आनी तिणी सोत मारलें देवाच्या उतराक जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. जें मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन जाता. जायना जाता न्हू. मनशां आमकां सांगतली पूण कितें पूण तें आमचे कडेन जावचें ना मनशा कडेन. पूण आमी तो देवाचो आदार घेत ते देवाच्या उतरान सगळेंच जाता आमच्या घरांत. आमी आतां म्हणटा न्हू आदली टेस्टिमोनी आमच्या जिवितांत ना टेस्टिमोनी तिका कित्याक सोत मारलें तिणीन जेन्ना तिका टेस्टिमोनी मेवली तेन्ना तिणीन हय म्हटलें जावं म्हजे उतराच प्रमाणे. तोच आमच्या जिवितांत कितें आमच्या घराब्यान जालां कोणाची मिलाग्री जाल्या त्या देवान म्हाज्या भयणीक बरें केल्लें तोच देव आतांय बरो करता. दावीद कसो झगडलो गोलियाता कडेन. दाविदाक गोलिया कडेन झगडोंक मेळटालें जातालें दिसतालें ताका तो आपूण मारतलो तो येदोसो न्हू 12 वर्साचो भुरगो आनी तो केलो दवरलो नरकासूर ताका पयला न्हू तुमी आनी ताका मारूंक जातालें दाविदान कितें केलें जे देवान म्हाका अश्वला कडेन वागाच्या सोपक्यांतलो ज्या देवान म्हाका तेन्ना झगडोंक हें दिल्लो तोच देव आतांय म्हाका ह्या गोलिताकाक मारूंक हें करतलो. तोच आमच्याय जिवितांत आमचे कडेन मिलाग्री आसता न्हू त्योच मिलाग्री घेवन आमी ह्या दुयेंसाक झगडोंक जाय. आतां आमकां कितें दिसता तेचेर आमी कितें फोकस दिवपाचो ना. हें देवान म्हाका बरें केलां तोच देव आतांय म्हाका बरो करतलो. तोच आमी तेन्ना कितें जाता तेन्ना आमच्या सांगाताक देव आसता. दाविदाच्या सांगाताक देव आसलो. तो गोलियाताक तेणी कसो मारूंक जाता ना न्हू. पूण ताका गोलियाताक मारपाक कोणी आदार दिलो देवान. जो देव ताका त्या पयलीं तो येदोसो भुरगो पळय तो झगडटालो अश्वा वांगडा वागा वांगडा तो देव आतांय म्हाका आदार दितलो. तो देव आमकां सांगतलो. आमी ताकाच लागून आमच्या जिवितांत मिलाग्री आसा
ना आमच्या जिवीन हर एक मनशाच्या जिवितान मिलाग्री आसा. कितें ना कितें तरी जेजून आमच्या जिवितान केलेलें आसा. आमच्या जिवितान कोण ना जाल्यार फॅमिलीच्या जिवितान कितें केलेलें आसा त्यो आमी उतरां घेवन आमी झगडटा तेन्ना आमच्या जिवितान कितें जातलो मिलाग्री जातात. कित्याक तोच देव एक आनी आतांय देव तोच देव मिलाग करता न्हू करिना जाता. जेन्ना आमी उलयच ना जाल्यार मिलाग जातली आमच्या जिवितान ना. आमी उलोवन घेवंक जाय. आमकां उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान मेळटलेंच आमकां. तशें सायबीण मायनूय घेतलें न्हू आनी आमी उलयता तेन्ना आमी मारयेच्या अगेन्स्ट आमी उलोवपाचें ना. ती कित्याक तिका देवान खूद वेंचून काडल्या. आमी तिका वेंचून काडूंक ना. देवान तर वेंचून काडल्या तिका. देवाचो पूत ज्या कुशव्यान येतलो जाल्यार आमी तिका कोणीच कितें म्हणूं येता तिका ना न्हू. आमी केन्नाच आमी मादमेर केन्नाच कितें म्हणपाचें ना. कित्याक तिणी आपल्या कुशव्यान जेजूक दिलो आनी ह्या संवसारान येयलो तो. नाल्यार जेजूक बापायक आमच्या हो उडो येतालो न्हू वयरसून तो देवाचो पूत न्हू जाय नासलो. शक्ती नासली आसली पूण तेणी दाखयलें तिका कुसवो जाय आसलो एक. तिणी मारीन हय म्हटलें म्हणून जेजू तिच्या कुशव्यान येयलो आनी आमकां ह्या संवसारान येयलो. कित्याक येयलो तो ह्या संवसारान जॉन 3:16 म्हणटा न्हू देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो म्हणटा. संवसार म्हणजे कितें आमी सगळीं न्हू. आनी संवसारांतल्यो वस्तू देवान कश्यो रचलेल्यो मोगान न्हू. पळोवंक ना जेनेसीस 1:1 सगळ्यो वस्तू कश्यो देवान रचलेल्यो त्यो सारक्यो बऱ्यो रचलेल्यो न्हू. कांयच देवान उणें करूंक नासलें न्हू. मनशाक सुद्दां कितें उणें करूंक नासलें न्हू. मनशाक तर पयलीं रचलेलो जाल्यार मनीस कितें म्हणटलो आसलो कंप्लेन करतलो आसलो न्हू. देवा म्हाका उदक ना, देवा म्हाका जेवंक ना, देवा म्हाका हें दी तें दी. देव जाणा आसलो मनशाच्यो आमच्यो सगळ्यो गरजो देव जाणा म्हणून देवान कितें केलें मनशाक लास्ट निमाणो रचलो. सगळ्यो वस्तू ताका करून दवरल्यो. तोय देवान आमकांय रचला. रोजच्या पयलीं आमकां देवान सगळ्यो वस्तू करून दवरलेल्यो आसा. पूण आमी कितें करता आमच्या उतरांनी आमी सगळें हें करता. आमकां दवरला तें आमी घेता. देवान आमकां सगळ्या गरजांनी आमकां पावला रचला आनी सगळ्यो वस्तू दिल्या. आदांक कितें थंय आमकांय दवरलेल्यो आसा सगळ्यो वस्तू. त्यो आमी कश्यो घेतल्यो त्यो आमचे दवरलेले आसा. आनी जॉन 3:16 कितें म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. हो संवसार इतलो मोग केलो म्हणटा ह्या संवसाराच्या लोकांचो संवसाराचो. तेणी हो संवसार कहो मोगान रचलेलो न्हू देवान. इबाड जाता तो पळोवंक लागलो तो ह्यो संवसार आपलो. लोक कहे जियेता ते पळोवंक लागलो. लोक सगळो संवसारांतलो लोक कसो जियेता तो. देवाक नाका आसलें आपलो संवसार आमी मोगान रचलेलो इबाड जाल्लो. तेका लागून तेणी कितें केलें एकल्याच आपल्या पुताक दिलो. कोण दिता आपल्या एकल्या पुताक कोणूच दिवचो ना न्हू. दितलो दिवचोच ना. हेणी कितें केलें एकल्याच पुताक दिलो. कित्याक वाचया आमी जॉन 3:16 खरेंच त्याचेर बावाट ठेवता तर दर एक मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका साशणीक जिवीत मेळच्या खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. त्याने संवसाराचो मोग केलो. कितें म्हणटा ताचेर भावाट ठेव जाल्यार दर एक मनशा म्हणटा आमी सगळीं येयलीं ना. एकटीच मनशां येयलीं सगळीं मनशां सगळीं जी मनशां कसलेय जातीची जावंक सगळीं मनशां खातीर तो मेलो म्हणटा. आपूण मनशां म्हणून एकाच धर्मा खातीर न्हू सगळ्या धर्माचो लोक येयलो हेतूर. एका मनशाचो म्हणजे सगळे कोण ह्या संवसारान आहा त्या मनशा कसली जातीचा कोणीय जावंक ती मनशां ते एका मनशा खातीर तो तेंचो नाश जायना जावंक
तेणी पळयले आपली हो संवसार कितलो मोगान रचलेलो तो पळयलो तेणी आनी हो संवसारांतलो लोक कितें करता आपले मोगान रचलेले ताका लागून देवान कितें केलें जायत्या प्रवाद्यांक धाडून पळयले कितले प्रवाद्यांक धाडले तेणी सगळ्या प्रवाद्यांक मारून उडयले पूण मागीर देवान पळयलें आतां आपल्या एकल्याच पुताक तरी दिवन ह्या संवसारान एका तरी ते भियातले काय म्हूण तेणी आपल्या एकल्याच पुताक दिलो पूण तेकाय मारलो पूण तेका मारून तो पुनर्जीवन जालो आनी बाकीचे प्रवादी पुनर्जीवन जावंक ना तेका लागून आमी आमचे दवरलेले आसता एक खंयचो संवसार कोण आमी मनशां आमकां कोणी सांगात हय जेजू एकट्या पासरूच मेला तो मनीस जाल्यार आमी हे तांकां वाचून दाखोवंक जाय दर एक मनशाचो दर एक मनीस म्हणून सगळीं येयली ना आख्खे मनशाकूय येयले ना सगळीं मनशां येयली दर एक मनशाचो म्हणटा तो नाश जायना जावंक म्हणटा आमचो एकाचो घोराब्याचो नाश जातालो तेन्ना आमी कोणाचें उतर आयकतालीं तेन्ना आमचो नाश जावन फाटीं सरतालीं आनी हे देवाचें उतर उलोवन आमचो कसो घोराबो साल्वार जाता तें आमी पळोवंक जाय नासलो नाश आमी संवसाराची उतरां उलोवन कितें कितें कोणाचें आयकून आमी नाश जायनासलो आमचो आमी तीच उतरां घेवन बसतालीं न्हू तेन्ना आमच्या घोराब्यान शांती आसताली ना न्हू आमी पयलीं म्हणटालीं ते गाडयांगेर गेल्यार ते गाडी शांती दिताले तेंचें उतर आयकून म्हाजी भयण वयताली कित्याक घरान शांती जेजू मेवच्या पयलीं जेजू मेवच्या पयलीं न्हू कोण सांगतालो कित्याक ना तुमचो बापूय तुमकां त्रास करता मगो अमको बरो आहा गाडी ताका कमी दिल्यार ती घरान शांती येतली परत घरान येयल्यार दुस्पोट आनीक उसामय सारकी थंयसून येयले म्हणटकू घरान शांती ना शांतीचो दीव आसलो जाल्यार घरान शांती येवंक जाय न्हू दुस्पोट जाता ना न्हू जेन्ना आमकां देवाचें उतर मेवलें तेन्ना घरान शांती सारकी उसामय ना आनी तुमी एग्जाम्पल करून पळया तुमी कोणागेर अनभावार्थागेर वता तेजी उतरां आयका तुमी आनी घरान या घेवन ती उतरां कितें जाता आनीक उसामय जाता तुमचो सारकें घराब्यांत आनीक सारकी किल्लूच जाता घरान जायना पळया तुमी एग्जाम्पल कित्याक हांव आमचें एग्जाम्पला वचून सांगता तुका आमी कोणागेर गेली ऑन तेन्ना कितें जातालें आमच्या घराब्यान उसामय जातालें सारकें शांती आसलेली शांती वयताली जेन्ना देवाचें उतर आयकलें जेजू येयलो आमच्या घराब्यान तेन्ना सारकी शांती जेजू कितें म्हणटा आपूण येयला तुमकां शांती दिवपाक म्हणटा न्हू जेजूची शांती सगळ्या घराब्याक म्हणटा न्हू तेन्ना शांतीच दवरता ते आमचे दवरलेले आसा आमी संवसाराचेर काय देवाच्या उतराचेर आमकां दोन रस्ते आसात देवाचें उतर आनी संवसाराचें आमी पयला आमचेच खूद एग्जाम्पल सांगता आमी कित्याक आमी त्या सिच्युएशन आमी गेलेलीं आसा आमी पळयलेलें आसा आमी संवसारांगेर वचोन आमच्या घराब्यान कितें जाल्लेलें आसा तें तो ताका लागून हांव तुमचें सांगना हांव म्हाजेंच सांगता कित्याक आमगेरूय तशीच दुस्पट जाताली गेली म्हणटू खंयसरूय जेन्ना देवाच्या उतरान येयली शांती सारकी देव कितें शांतीचो देव न्हू तेच्या उतरानूच आमकां शांती मेळटा तुमी पळोवंक जाय घरान उसामय जालेलें आसा उसामय जाता घरान सारकी झगडी जाता कित्याक तेन्ना आमी कितें करूंक जाय देवाचें उतर उलयता तेन्ना आमकां कितें जाता सुटका मेळटा आमकां आनी घराबो शांत जाता पळय उसामय जालोलो आहा जाल्यार घराबो आनी जेन्ना उसामय जाला तुमी तर उसामळाची उतरां म्हणल्यार आनी उसामय जाता घराबो जायना जाता हे संवसाराच्या उतरांनी तुका उसामय करता आनी देवाच्या उतरान शांती हाडटा तेका लागून आमचें दवरलेलें आसा आनी जॉन 3:16 पळय सारकें तुमकां स्पश्ट बरयल्लें आसा सारकें हें तुमी कोणाकूय दिवंक जाय वचोन कोण मनीस तुमच्या घराब्यान कोण मनीस जाल्यार तुमी कित्याक गो भावार धरता उतरात तो आमचो देव तो तुमचो देव अशें मनीस जाल्यार तुमी हें तांकां दिवंक जाय जॉन 3:16 म्हणटा दर एक मनशाचो मनीस म्हणजे सगळीं जाणां येयलीं न्हू सगळी जातीची येयली सगळीं कोण नाती येयली न्हू तेका लागून आमी हें तांकां दिवपाचें खरेंच त्याचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एक मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका साशणीक जिवीक मेळच्या खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो त्याने संवसाराचो मोग केलो इतलो मोग केलो म्हणटा न्हू संवसाराचो मोग करूंक जाय देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हणटा ह्या मोगा खातीर तेणी आपुणूच एकल्याच पुताक दिलो म्हणटा म्हणजे तुमकां सांगलां न्हू संवसार कहो आसलो आनी जेजून कहो संवसार रचलेलो आनी ह्या संवसाराचो लोक कितें करतालो तें तेणी पळयलें आनी मागीर
देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. एकल्याच पुताक दिलो आनी संवसाराचो नाश जायना तो दिलो पूण ताका संवसाराक दिलो तो मेलो तो पुनर्जीवन जालो तो. आनी कोण जाल्या पुनर्जीवन? ह्या संवसाराचे देव कोणूच सांगना पुनर्जीवन. मेले ते सगळे गेले, ते परते येवंक ना. हो एकटोच देव सांगता आपूण मेला आनी पुनर्जीवन जाला आनी आपूण आजुनूय जिवो आसा संवसारान आनी आपूण मिलाग्री करीत आसा. तेचें नांव घेता तेका दर एका मनशाक नाश जायना जावंक म्हणटा तो. तें नांव घेता तेका सुटका आसा 100%. आमी तर नांवूच घेयना तेजें नाल्यार सुटका आहा ना न्हू. एक्ट 4:12 म्हणटा पळय तेच्या नांवाकूच सगळी पदवी आसा. एक्ट 4:12 पळया. धर्मदुताचो इतिहास. आमकां थंय सोडून मेळोंक जाय ते एकाच नांवान आमकां सुटका मेळटा आनी खंयसरूच आमकां सुटका मेळना. आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवण मेळोंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. दिला पळय आमकां कोणा वरची सोडवण मेळटली? फक्त देवाच्या उतरा वरवीं, जेजूच्या उतरा वरवीं. आमी तर जेजू म्हणिना जाल्यार आमकां सोडवण ना. फक्त जेजूच्या उतरान सोडवण मेळटा, पेखोणी मेळटा, साल्वासांव मेळटा, तारण मेळटा. आमकां सगळे जेजूच्या उतरा वरसून आमकां सगळें मेळटा. आमकां सोडवण दिवंक ह्या मळबा खाला हें खंयचेंच नांव ना म्हणटा. आनीक आसा कोणाचें तरी नांव? डॉक्टराचें नांव, टिचराचें नांव, पास्टराचें नांव, कोणाचें तरी नांव सांगला? ह्या मळबा खाला एकूच नांव आमी घेतली म्हणटा जेजूचें. त्याच नांवान आमकां सोडवण मेळटली आनी आमी घेयना जाल्यार सोडवण ना. ताका लागून आमी पयलीं जेजूचें नांवूच घेवंक जाय. आनी देवान पयला न्हू आमकां सगल्यांक सारको एकच तरेचो भावार्थ दिलो आसा. आमकां ताका लागून आमी सगल्यांनी एकूच नांव उलोवंक जाय. जेजू तुज्या नांवान आमकां सुटका मेळिल्ली आसा. थोडे कोणी कितें करता वयता आनी प्रिचराच्या नांवान सेट फ्री जातलें ना, ते आनीक उसामय जातले. आमकां एकूच नांव आसा ह्या संवसारांत. जेजूच्या नांवान तुका सुटका घे ताका सुटका मेळटली. जेजूच्या नांवान पेखोणी घे ताका पेखोणी मेळटली. कित्याक एकूच नांव देवान ह्या मळबा खाला दवरलेलें आसा आनी संवसारांत खंयचेंच नांव ना. आमी सगळे जाण येयल्या आनी गेल्या पूण जेजू एकटोच पुनर्जीवन जाला आनी खंयचेंच नांव ना आमकां सुटका दिवपाचें. आमकां सांगता न्हू कोण कोण कितें कितें येववा हे सगळे आमकां सगळे सुटका दिता जेजूचेंच नांव. जेजूचेच नांवांक पदवी आसा आनी खंयच्याच उतराक पदवी ना. आमकां जेजू खूब नांवां आसा. जेजू कितें म्हणटा तें आमी जेजूचेंच नांव उलोवंक जाय. जेजूच्याच नांवांक आमकां पदवी आसा. कळ्ळें न्हू. ह्या मळबा खाला देवान मनशाक दुसरें नांव दिवंक ना. दिला ना न्हू. ताका लागून आमी कोणाचें उतर उलयता आनी कितें उलयता तें आमचें दवरलेलें आसा. आमकां तर देवाक जेजू खूब नांवां आसा पूण आमी कोणाचें उतर उलयता तें आमचें दवरलेलें आसा. आमकां तर हेतून न्हू रेवलेशनान ते ओल्ड कोरारान देवाक खूब नांव आसलीं पूण जेजूक न्यू कोरारान जेजूक एकूच नांव. जेजूच्या नांवाकूच आमकां सोडवण सुटका पेखोणी आसा. आमकां देवाचें उतरूच आमकां सेट फ्री करता. तेन्ना आमी कितें करता देवाचें उतर उलयता न्हू. कोणी म्हणटा न्हू देवाचें उतर उलयलें मुगो आनी म्हाका बरें दिसलें म्हणिना म्हणटा न्हू. तें आमकां वायट बूक आहा ते एक लायन पयलीच लायन तुमी जर म्हणशात हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक रागाक पिडेक म्हाजे कसलोच अधिकार ना. ती लायनीक कितलो पावर आसा. जेजूची कूड म्हणटाना आमकां दुयेंस आहा. आमी एक्सचेंज ऑफर जालेली आसा न्हू. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां मिलाग्री पेखोणी जातली. आमच्या जिवितान आमकां येयना खरें. आमी म्हणटा थोडी कितें म्हाका वाचूंक कळना गो, म्हाका वाचूंक कळना, बरोवंक कळना.
आमी कितें करूंक जाय आमी शेजाऱ्यागेर वचोंक जाय तो बूक घेवंक जाय तूं म्हाका शिकय गो हांव तुज्या फाटल्यान म्हणटा गो जायना जाता न्हू आमकां थंय आमी एक्सक्यूज दिवपाचें ना आमकां तो देवाचें उतर शिकोवंक जाय न्हू जाल्यार आमी कशेंय शिकूं येता आमी शेजाऱ्यांगेर वचत जाल्यार आमी आमच्या घरान कोण शिकलेले आहा मातशें म्हाका तूं म्हूण गो हांव तुज्या फाटल्यान म्हणटा गो एक 2 लायन आमी शिकल्यार ते आमकां व्हडलेच आनी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जातलीच जाल्या न्हू जाल्या आमी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमकां सुटका पेखोवणी मेळटा पयल्यान न्हू आतां सांगलां न्हू तुमकां ह्या संवसारान कोणा वरवीं आमकां सुटका मेळटा संवसारान कसलें नांव आहा एकूच नांव आहा मळबा खाला म्हणटा जेजूचें उतर न्हू देवाचें उतर आमी उलयता तेंच उतर आमकां सेट फ्री करतले आमकां स्वतंत्र करतले आनी आमकां खंयचेंच उतर आमकां सुटका दिवचें ना कित्याक आमकां तर देवाच्या उतर आमी रिगोवन रावत जाल्यार आमकां स्वतंत्र आनी सुटका मेळटली कित्याक देवाचें उतर आमकां जितलें आमी उलयता जितलें आमी आयकता तितलें आमकां देवाचें उतरूच आमच्यो भितरल्यो कितें आसलेल्यो वायट संवयो ऑटोमॅटीक कातरून वयता तुमी मागीर म्हणटा कितें जाणां केन्ना म्हणटा न्हू तुमी म्हाका आमकां राग येतालो गो आगो देवाचें उतर आयकून केन्ना म्हाजो राग गेलो म्हाकाच खबर ना केन्ना म्हाका कितें हांव हें जातालें म्हाका गो कितें तरी कोलकोलूंक जातालें कितें जातालें हांव देवाचें उतर आयकून तें सुद्दां म्हाजें केन्ना गेलें तें म्हाका कळोंक सुद्दां ना तें कितें जाता तूं जेन्ना देवाचें उतर आयकताय न्हू त्यो वायट संवयो तुज्यो केन्ना तुका सोडून वयता त्यो तुका कळा सुद्दां ना आनी तुका म्हाजी स्टेशन हाडिल्ली न्हू म्हाज्या हड्ड्यान दुखतालें तेन्ना म्हाकाच खबर ना हांव देवाचें उतर जितलें उलयत रावलें आनी आयकत रावलें देवाचें उतर आनी आमी वास्को बीन वयता देवाचें उतर दिवंक तेन्ना केन्ना हांव सेट फ्री जालें म्हाका स्वतंत्र मेळ्ळो तें म्हाकाच खबर ना आमकां दिसता कुडीन आमचें कितें पूण आमी कशें घेता तें आमी देवाचें उतर उलोवन घेता काय आमी दुसऱ्यांक सांगता म्हाका हें जाता तें जाता थंय म्हणून घेता काय म्हाकाच घेता तें आमचेर धरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर उलयता आनी कितें करता तें आतां तुका जर पेखोवणी जाय जाल्यार तुवें देवाचें उतर उलयत रावंक जाय तुज्यो वायट संवयो केन्ना वयता तें तुका कळच्यो ना तुका सोऱ्याची ड्रग्साची आनी कसली आसा तुका बार्राक पळयतकूच तुका सोरो हे रूच येता त्यो संवयो तुज्यो केन्ना वयतल्यो त्यो तुका कळच्यो पासून ना आमी आतां म्हणटा न्हू चडशे जाणांक पळय तर म्हणटा कितें जाणां तें आवय म्हाजो घोव पळय गो सोरोच पियेता तेका सोरोच सोडिना तुमी कोरोजमाच्या दिसांनी कितें करता 40 दीस उपास आसता न्हू तेन्ना सोडिना तेन्ना पळय 40 दीस घोव तुमचो सोरो पियानासतना रावता तें कशें जाता तेन्ना तुमी बार्रा कडेन सुद्दां गेल्यार न्हू ना म्हाजो उपास म्हणटा आनी तेन्ना तुमकां ती घोटां येता न्हू उतराची तशेंच तुमकां ती तर तुमकां ते 40 दीस सोडपाक तुमकां घोटां दिता सोरो बिरो सगळे वायट संवयो चिकन खायना कितें खाय आनी तोच देव आतांय तोच देव न्हू तोच देव तुमकां आतांय सुटका दिता तुमी तो त्यात रावंक शकता मागीर आमी कितें म्हणटा पळय गो तो हें जालें इश्टोर जालो आनी फूल टायट म्हणिना 40 दीस बरो आसलो सारको शांत आसलो सारको आनी आतां पळय फूल टायट हें कशें जाता हें तुमचें कितें जाता ती भितर तुमचो तो सैम आसता भितर तो सैम सोऱ्याचो भितर रिगलोलो आसता तो कितें जाता तो आतां केन्ना इश्ट जातलो आनी हांव केन्ना फूल टायट जातलो तें तुज्या तुवें मनान तुवें सारकें चिंतून दवरलेलें आसा आनी तो मनान तुवें रिन्यू केल्लोय ना हांव आतांय सोडटलो आनी मागीरूय सोडटलो हो देव म्हाका आतां सोडून घोटायता आनी मागीरूय म्हाका घडून घोटायता तोय तर मनीस जाल्यार कितें जातलें आमकां सोडपाक करपाक मेळटली मागीर आमी आमचें कितें जाता मागीर आमी कितें करता तांकां सगळ्यांक सांगता कितें जाणां ना तो देव ना आतां हांव सोडिना गो ना तेन्ना तेणी सोडपाक ताका हें दिलें आतां जायत ना गो ताका तेन्ना जाता आनी आतां जायना जण एकल्याचेर आसता आपूण कशें सोडटलो आनी आपूण देवाच्या उतराची कशी लॉस करतलो आपूण जेजून आमकां सुटका दिल्या जाल्यार आपूण देवाच्या उतराचे आड वयता हें सोरो पियेता जाल्यार सोरेकाराक म्हणटा स्वर्गीचें राज ना म्हणटा बायबलान सांगता ताका लागून आमी तें चिंतूंक जाय तो देवान आपल्याक सोडूंक म्हाका आदार दिलो तोच देव आतांय म्हाका सोडपाक आदार दितलो दिसना दितलो न्हू ताका लागून जण एकल्याचेर आपणाचेर आसा तें आपूण कशें देवाचें उतर घेतलो आनी कशें आपूण उलयतलो तें
आमी म्हणूंक कळना म्हाका ना तेन्ना ना रे आतां म्हाका जायत ना म्हणूंक जायना. आमचें जोण एकल्याचेर आसा. आपूण कशें देवाचें उतर घेतलो आनी कशें आपूण उलयतलो आनी सुटका घेतलो तें आमी म्हणूंक कळना. म्हाका जायना बाराक पळोवन आमकां रुचयना. आमकां देवाच्या उतराचेर रुचोवंक जायी. देवाचें उतर जर तुज्या काळजान रिगलें तूं अशें गेल्यार सुद्दां तुका रूच येवची ना. कित्याक तूं देवाच्या उतरान रिगोकूच नाय. तुवें फकत कितें केलां हांगर येयलाय बसलाय तूं आनी देवाचें उतर आयकलां आनी ह्या कारणान सोडून दिलाय. ना तूं तो देवाचें उतर तुज्या काळजान रिगयलाय जाल्यार तुज्यो वायट संवयो वचोंकूच जाय 100%. आमी जाणा कित्याक ह्या देवाचें उतर सगल्यांकूच सारकेंच आहा. सगळे आमकां सोड तुमकां सोड ना सगल्यांक सारकें दिलेलें आसा मेजून मापान तें. ते खातीर तूं उलयताय हांव उलयतां तेन्ना बिलागरी जावकूच जाय तुमच्या जोर एकल्याच्या जिवितान. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक्यू जिजस. आर्गा तुका जेजू त्या दिसा पासस वेळा खातीर तुका आर्गायता. हांगर आसलेल्या सगल्या भाव भयणांक तुवें ऑलरेडी पेखयलाय सुटका दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. जेंकां कॅन्सराचे ट्युमराचे तांकां दुयेंस आसले ते तुज्या नांवानूच नाश जाल्या जे तुज्या नांवान म्हणून तुका आमी आर्गायता. जायत्या भाव भयणांक पांयाचें दूख न्ही पांय दुखता दोपरां दुखता हात दुखता हात वयर येयना तांकां सगल्यांक तुवें तुज्या रक्तान तेंचो एक एक सानो तुवें धुवन काडलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आनी ती बरे भाशेन चलता धांवता म्हणून तोय जेजू मायग्रेन ट्युमर आनी कितें कितें जालेलें आसा आनी कसले तरेतरेचे दुयेंसां आसले त्या दुयेंसांचो जेजू तुवें खुर्सार नाश केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोय जेजू तुका आर्गायता त्या पोटान कितें कितें ट्युमर जाला कितें जाला सोम्या दोतोर तांकां ऑपरेशन कर म्हणटा पूण तुज्या नांवान तेंचें ऑपरेशन कॅन्सील जाता. थोड्याचें ऑपरेशन आहा तें बरे भाशेन जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी तांकां तुवें सगळे तेंचे दुयेंसाचो नाश जाला म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोयच सोम्या तुका आर्गायता जी कपल्स आसा तेंच्या घराब्यान शांती ना तेंचो घराबो तुवें नाजरेचाचो घराबो केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोयच सोम्या घोव बायलांचो एकवट ना तांकांय तुवें देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना म्हणून तुका आमी आर्गायता. तोयच सोम्या तुका आर्गायता जी काजारां जावपाची आसा तेंची काजारां बरे भाशेन जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. जायत्या भाव भयणांक देवाच्या उतराची वळख ना तांकांय तुवें देवाच्या उतराची वळख दिल्या आनी तांकांय सोम्या तुवें सुटका दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. तोयच सोम्या तुका आर्गायता जे भाव भयणां जेलीन आसा तांकां राग येयल्लो आसा तेंचो राग तुवें मोवाय केलेलो आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी तांकांय तुवें स्वतंत्र केला. तोयच सोम्या तुका आर्गायता ज्या भावांक त्या भावांनी सोम्या आजुनूय तुजें उतर आयकूंक ना सोऱ्याची ड्रग्साची आनी गुलाम जालेल्या सिगरेटीची आनी गुटखाची सोम्या तांकां सोम्या तुवें ह्याच वेळार सुटका दिल्या आनी तांकां आनीक त्या लेशनान तूं केन्नाच व्हरानाय सोम्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. आनी ते देवाचें उतर जितलें आयकता तितलें तांकां तूं सोम्या तुज्या मोगान भरताय आनी त्या मोगा वरवींच तेंची सगळी पेखवणी जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता. तोयच सोम्या तुका आर्गायता भाव भावांक पडना भयणींक पडना तांकांय तुवें तेंचो एकवट तुजो एक एकवट मोगाचो केलाय तेंचो रिलेशन म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोयच सोम्या कोणाक गाडी चलोवपाची आसा गाडी घेवपाची आसा तांकांय तूं आदायता बळ दिता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तोयच सोम्या तुका आर्गायता जेजू. आनीकूय जायती भाव भयणां आसा तांकां मागण्याची गरज आसा माग तांच्या पासत तुका आर्गाय तांकां ऑलरेडी तुवें सुटका पेखवणी दिलेली आसा जेजूच्या नांवान म्हणून तुका आमी आर्गायता.